थँक्यू जीसस. ओके, सगळीं दोळे बंद करुया. सर्गींच्या बापा तुका अर्गां आनी वाखाणी दिता ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत सोम्या. अर्गां तुका जेजू ह्या आयच्या दिसाचे शिकवणे पासत सकाळीं सान हो वेळ पासून आमी आयज हांगा बसोन आसा. तुजें उतर आयकलां, तुजें उतर सोजमलां आनी तुजें उतर आमच्या काळजान रिगोयलां. तुज्या आदारान, तुज्या सांगातान तुजो पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आसा आनी तोच आमकां शिकयता, तोच आमकां एक एक उतर सोजमायता म्हूण तुका अर्गां आनी वाखाणी दिता. हे आमचे सोजमणे उद्देशी हे घडोवंक शेकोना म्हणून तुवें तुजो पवित्र आत्मा आयज आमकां दिलाय जेजू. अर्गां तुका जेजू ह्याची शिकवण आयज आमी फुडें व्हरता आसतना तुकाच मोदें दवरता आनी तुज्या नांवान आयज आमी हांगा एकठांय जाले आनी सोत मानता तूं आमच्या मदेकात आसाय आनी तूं आमकां सोजमायताय, तूं आमकां धीर दिताय तुज्या उतरांतल्यान म्हूण तुका अर्गां आनी वाखाणी दिता. ही शिकवण फुडें व्हरच्या आदीं पवित्र आत्म्या तूंच हे शिकवणेचो सांबाळ कर. तूंच तुका जाय तें आमकां शिकय. सगळें तुका जाय तशें जावं दी. न्हय म्हूण आमकां जाय तशें पूण तुका जाय तशें पवित्र आत्म्या. कित्याक तूं जाणाय आमकां कितें गरज आसा ती. आमच्या काळजाचे दोळे तुवें उक्ते केल्याय आनी तुजें उतर तूं आमकां सोजमायताय म्हूण तुका आदीं फुडेंच आमी अर्गां आनी वाखाणी दिता. जें उतर सोजमूंक आमकां एका भावार्थाची गरज वा भावार्थ तुज्या उतरांतल्यानूच तूं आमच्या भितर वाडयताय आनी चडयताय. तुज्या उतराचेर विस्वास दवरून भावार्थान आमी आमचें जिवीत चलोवंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिलाय म्हूण तुका अर्गां आनी वाखाणी दिता. अर्गां तुका जेजू, दिनवासनी तुका जेजू. हे मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक्यू जीसस. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, दिनवासनी तुका जेजू. थँक्यू जीसस. कितें शिकता आमी सकाळीं सान बसोन आहा न्हू. कितें शिकल्यान सकाळीं सान. क्रिसमस बरो सोजमलो आमकां आतां. खुशाल बरीत जेजूक येवकार ह्या म्हयन्यान. वय शिकल्या न्हू बरे भाशेन कशे भाशेन क्रिसमस मनोवचो. क्रिसमस म्हणचें कितें तें शिकल्यान सारकें. जेजू येण्याचो काळ कित्याक जेजू आयला तें शिकली. कितें आमचो वावर आसा. जेजून आपणाचो वावर केलो. आयज आमचो वावर कितें. आमकां कितें काम दिवन गेला जेजू. आमी कितें करपाचें. पूण जेजू येवन पयलें कितें केलें. बापाचें आमकां शिकयलें. बापाचो कितें वावर बापान जेजूक दिलोलो तो तेणें पुरो केलो, कंप्लीट केलो आनी सगळें काबार म्हणून सांगलें. आतां आमकां कितें वावर दिवन गेला. आमी मरोंक जाय न्हू खुर्सार आतां जेजू मेला तसो. नाका आमच्या पासत तो मेला न्हू सो आमी मरोंक नाका ना. कोण म्हणटा मरोंक नाका. देव मेला आमच्या पासत आमी मरोप ना देवाक लागोन. जाय व नाका. आमकां मरोंक नाका. आमकां पेकोवणी जाय. आमकां बेसांवां जाय. आमकां कुरपा जाय. आमकां सगलें जाय पूण देवान सांगलां तें करपाक आमकां नाका. पूण कशें जातलें. आमकां आमकां एका झाडाचें फळ खावंक जाय जाल्यार आमी झाड लायना, कुयदाद घेयना. कितें गरज आहा, कितें कमांड आसता आमी आतां नर्सरीन वयता. वचनान कितलीं जाणां वयतात नर्सरीन झाडां हाडपाक. पावस येयलो रे येयलो वचनान आमी. मायाच्या एंडाकूच गेलीं वचनान वयतात न्हू. कोण वचनान सांग पळया. केन्नाच कोण वसोंक ना नर्सरीन झाडां हाडूंक. केन्नाच वसोंक ना कोणूच. ब्रदर केन्नाच नर्सरीन झाड हाडूंक वसोंक ना. तुमच्या मिसिसा बरोबर तरी गेलाय तूं. गाडी घेवन तरी तिका घेवन तरी गेला. गाडी नको. बसीन तरी गेला हाडूंक. आमी फाटल्या वर्सांनी बसीन पासून हाडल्या व्हडलीं झाडां. वयता न्हू गेल्या न्हू. कित्याक लागोन विचारता. नॉर्मल आमचें लायफ आमी झाड घेवन येता. झाड घेवन येताना एग्जाम्पल आतां आमी झाड हाडटा. त्या झाडाक फळ आसता ना. मागीर कहो आमी विस्वास दवरता ते हाडून लायल्या उपरांत फळ येतलें म्हणून. आतां एक आंबो हाडटा. फेमस खंयचें मानकुराद आंबे न्हू गोंयान. सगळीं गोंयचीच न्हू. बसल्या ती सगळीं गोंयकारात न्हू. कोंकणी सोजमता. आतां आमी बाजारान वयता. नर्सरीन वयता म्हणया. ओके वयतात
आनी म्हणटा तांकां कोण आसता तांकां बाबडे ते कोण आसतात ते विकतात तांकां म्हणटा मानकुरादाचो आमो दी. आमो दिता खावपाचो आनी आनी मागीर बिल आय म्हणटा कितें म्हणटा झाड दिता न्हू ब्लॅक पोतयेन आसता ते आमो आसता ताका मानकुराद पानांचेर बरयलेले आहा मानकुराद कोणाच्या विस्वासान हाडटा देवाच्या मागणे कोत्ता वचोन तूं त्या झाडाचेर थिंगा तो कोण सांगता न्हू तेजेर भावार्थ दवरता कितें म्हणून खरेंच हें मानकुरादाचें विचारिनान म्हणटा आमी मानकुराद मरे तो म्हणटा वय आमी म्हणटा ना हें पयलें तूं लाय आपूण मागीर 10 वर्सां 15 वर्सांनी येता मागीर पळयता तो मानकुराद आनी मागीर तेजी बी घेवन येता अहें म्हणटा आमी 15 वर्सां रावतात म्हणटात ना कितें म्हणटात आं मानकुराद मरे कितले पयशे सांगता त्यो नोटी काडल्यो दिता कितलेय जावं न्ही पूण तो सांगता त्या प्रमाणे आमी वयर हालां मातशें कितें बागेन करून आमी सांगता त्या हिसपान दिता त्या मनशाचेर भावार्थ दवरून आमी तो मानकुराद आमो हाडटा आतां आनी फास्ट येयला न्हू गारफा म्हणून न्हू 2 वर्सांचे 5 वर्सांचे फास्ट न्हू आदीं कितलीं वर्सां रावचें पडटालें सारकें कायद्याचें मानकुराद निजाचें जावपाक 5 वर्सां गार्फ न्हू 15 तरी जायतीं वर्सां रावंक जाय आनी मागीर 15 वर्सां पाशयेसान रावल्या उपरांत कितलींशींच वर्सां तो आमो तोखता न्हू राशींनी आंबे जातात राशींनी फ्रुटां जातात न्हू आंबे जावं पणस जावं माड जावं आदले म्हणटा जे आमचे सासणी आदले आसताले जाणट्यांचे पळय आदीं ते आतां जायते येयलां कितें कितें 15 वर्सां जावं 5 वर्सांचे जावं 3 वर्सांचे करेक्ट ते सायडीक दवरया ते आमकां नाका आमकां कितें सासणांक तोखता पळय तें उलोवया आमी आतां आमी कोणाच्या भावार्थान तो झाड घेवन येता आंबो घेवन येता त्या मनशाच्या कोण म्हणटा देवाच्या मनशाच्या न्हू आंबो हाडटा मनशाच्या विस्वासान न्हू कित्याक तो सांगता न्हू मानकुराद म्हणून आतां तो आंबो हाडलो आमी तो हाडटा आनी एका कोनशाक बोलकान दवरता लायनान न्हू लायतात न्हू हांव म्हणटा लायनान दिसता म्हणून बोलकान जातलो म्हणून जाणा हांव दवरला थिंगा आंबे लायतात जमनीन कोश्ट कोत्ता खणपाक गा बेश्टो व्हरोन थिंगा दवरता व्हरोन खणटा बरो खोल कित्याक कितें जाय म्हणून आंबे जाय वयल्या वयर लायता ना बरो डीप घालता कित्याक फाल्यां मातसो व्हडलो जावन वारें बायोन पडोंक जायना सोजमता तुमकां कितें म्हणटा तें कोणाक सोजमना हात वयर काडा ओके आतां तो त्या मनशाच्या शॉपवाल्याच्या त्या नर्सरीच्या मनशाच्या विस्वासान आंबो हाडटात आनी ताजो वावर चालू करता करिनान खणटा बरें डीप खणटा बरो भितर तो लायता शिंपता तेका पावसान लायतात आमी सारकें पूण पावस डेली पडटा केन्नाय एक 15-20 दीस पावसूच ना तेन्ना कितें करता आमी उदक घालता मागीर पावस काबार जाल्या उपरांत रेग्युलरली शिंपता सारें घालता गोबर घालता कितें सण्णां घालता आनी कितें कितें घालतात आमी कित्याक लागोन बरे भाशेन तो जावंक जाय कुयदाद घेता आमचो फोकस खंय आहा कितें जाय म्हणून आमकां आंबे जाय बेश्टीत कुयदाद घेता आमी इतलीं वर्सां आंबे जाय न्हू मानकुराद आंबे नाका कोणाक लायक ना मानकुराद आंबे म्हाका लायक तुमकां लायक ना दिसता ब्रदरीक लायक ना आहा लायले आसतले न्हू केन्ना तरी जिवितान जालो तुवें केन्ना तरी लायलां पूण आंबे न्हू कितें तरी झाड लायलां केन्ना तरी लायलां कितें चिंतून लायलां फळ मेवतलें खावपाचें चिंतून लायलां सारकें पूण तूं आतां तो आंबो पळय लायता न्हू जावं कसलेंय तुवें चिकवाचें झाड लायलें आतेराचें लायलें पेरीचें लायलें कसलेंय तुवें लायलां समज पूण तूं आशेन भावार्थान रावता हें व्हडलें जातलें आनी तुका फळ मेवतलें आनी तूं खातलोय तुजी खुशालकाय कित्यान आसतली तें फळ खाल्ल्या उपरांत सारकें पूण तूं भावार्थान कुयदाद घेता कितलीं वर्सां 4 वर्सां 5 वर्सां 6 वर्सां आनी आमी चिंता कितें आमी पासून तर मरोन गेलीं जाल्यार आमची भुरगीं फाटल्यान खातेलीं आमी आमचेच चिंता ना न्हू भुरग्यांचेय चिंता फामिलीचें चिंता आमचे चेडे आहा नात्रां आहा कोण कोण आहा खातेलीं सारकें पूण आमचें मेन पॉयंट खंय आहा आमचो भावार्थ आहा मानकुराद आंबे जातले कित्याक तेणेन सांगलां
सारकें बरे भशेन कुयदाद घेतली जाल्यार झाड बरें जावन येतलें. तो आमकां भावार्थ आहा. कितें आहा? भावार्थ आहा. डीप खणटा, सारें घालता, कुयदाद घेता, झाड बरे भशेन वाडयता आनी जेन्ना मागीर आमकां ती फुलां दिश्टी पडोंक लागता, कितली खुशालकाय आमच्या काळजान. पूण आमी रोडटा आंब्या पोंदा वचोन 2 वर्सांनी कित्याक फ्रूट जावंक नाय, जा म्हणून मागता. आमी रोडटा वचोन आंब्या पोंदा बसोन कित्याक रोडनान? आं? ना सुरवातेक तुवें लायलें न्हू. आतां ह्या वर्सा तुवें लायलें, तूं फुडल्या वर्सा बसतलें आंब्या पोंदान आनी रोडटलोय जायना म्हणून आंबे कित्याक रोडनाय? हां, तुका प्रोसेस खबर आहा. कितें खबर आहा? तुका प्रोसेस खबर आहा. हें रोडलें पासून जाल्यार आंबो जावचो ना, कित्याक ताका टायम आहा. सारकें? तूं कितलेंय रोड, जेल आसतना उपास कर, पूण तो आंबो तुका दिश्टी पडचो ना 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी. कित्याक? ताका कायदो आहा, ताका सिस्टम आहा. तुवें गार्फ पासून तर हाडलें न्हू, तुका दुसऱ्या वर्सा फ्रूट मेळचें ना. कित्याक? तुका तो शॉपवालो नर्सरीवालो सांगतलो हें गार्फ हेका 5 वर्सां लागता. आतां 5 वर्सांनी तर जायना जाल्यार तुज्यान वचोन झगडोंक जाता. तुवें गार्फ म्हणलेलें, हें आतां 10 वर्सां जालीं, हें जायना, तुज्यान कितेंय करूं येता. पूण 5 वर्सां जावच्या पयलीं तुज्यान वसो येता म्हणटा तुका. पूण तुज्यान वसो येता 5 वर्सां जावच्या पयलें ना. आतां ही जाली संवसारी खबर. आतां पळोवया देवाचें उतर कितें म्हणटा. भावार्थ म्हणचें कितें? नर्सरी मनशाचेर आमचो भावार्थ आहा, आंबे पळयनासतना. पूण आतां देवाच्या उतराचो भावार्थ म्हणचें कितें? कॉन्सेप्ट सेम आहा. भावार्थ म्हणचें दिसना त्या वस्तीचेर विश्वास करप, भावार्थान रावप. आतां तुका भावार्थ आहा आंबे जातलेच म्हणून तूं पाशयेसान रावताय, पेशन्स घेवन रावताय. कित्याक? तुका विश्वास आहा जातलें म्हणून. आतां येता गजाल आमच्या पेकोवणेची. समजता? देवाचें उतर आमकां म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली. काल कितें शिकलो ब्रदर? जेजूच्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली. उतर कितें म्हणटा? पेकोवणी जाली. म्हाजी कूड म्हणटा पांयान गोठाय ना, पांय कोडकोडटा, चलोंक जायना. समजता? म्हाजी कूड म्हाका सांगता म्हज्यान उबें रावंक जायना, पांय कोडकोडटा, पांयान ओस्कोतकाय जाल्या. पूण उतर एके सायडीन म्हणटा जेजूच्या गायांनी पेकोवणी जाली. आतां तूं कितें सोत मानताय? पेकोवणी जाली. पेकोवणी जाली जाल्यार आतां हांव फकत म्हाज्या तोंडान उलयतां पेकोवणी जाली. पूण हांव एक्शन म्हाज्या भितरल्यान म्हाजी मनाची नवसरणी जावंक ना. हांव सोत मानिना पेकोवणी जातली ना. सो आतां हांवें बदलणी खंय करूंक जाय? म्हज्या मनान. आतां तुजें एग्जाम्पल घेवया. आतां तुका कितें प्रॉब्लम आहा? पेन आहा तुका? पेन ना म्हणल्यार तुवें न्हू आहा पेन आहा. आतां तुका फिजिकली दिसती पडटा तुका प्रॉब्लम आहा, तुका दूख आहा, कितें तरी दिसती पडटा दोळ्यांनी. करेक्ट? पूण उतर कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी तूं सारको बरो जालो. आतां कित्याची गरज आहा तें जालो म्हणून सोत मानपाक? जेजूची सोजमणी घे. पळय कितें म्हणटा. कोंकणी उलयता आमी, दुसरी कसली भास उलयना. आतां दूख तुका दोळ्यांनी दिसती पडटा. उतर म्हणटा तुजी पेकोवणी जाली. आतां कितें जाय म्हाका तें सोत मानपाक? कितें जाय? भावार्थ. हांवें आतां कितें म्हणलेलें? भावार्थ म्हणजे दिसना त्या वस्तूचेर विश्वास करप. आतां दिसना कितें दोळ्यांनी? पेकोवणी जाल्या ती दिसना. पूण उतर म्हणटा पेकोवणी जाली. आमी आयज 2 पाटी स्क्रिप्चर घेतलेलो सिस्टरीन 1 Peter 2:24. कितें सोजमली? आमी म्हणटा पेकोवणी जाल्या तें सोत मानपाक आमकां कित्याची गरज? आमी म्हणटा जेजूची.
जेजूची गरज आहे. जेजू आनी एक पाटी येवन खुर्सार मोत्तलो आनी एक पाटी येतलो आमकां पेकोवणी दिवपाक. ओ जाली वन्स एंड फॉर ऑल जाली जावंक ना. तुमी आन्सर दिता जाल्यार तुका आनीक सोजमणी मेवतली. आतां आमकां पेकोवणी जाली म्हणून सोत मानपाक कित्याची गरज? कित्याची गरज? पेकोवणी जाली हें सोत मानपाक म्हाका कितें तरी जाय. हांव कशें सोत मानूं? कितें जाय म्हाका सोत मानूंक? भावार्थ जावं न्हू. आयकलें? भावार्थ जाय. पूण भावार्थ म्हणजे कितें? दिसना तेजेर विस्वास दवरप. आतां आनी एक आहा गजाल. आतां तुका सपोज कन्विन्स जालें. आतां आमी बोगोर बोगोर तेंच शिकयता. आतां आमचें शिकप कितें? आमी हांगासर दिसा दिसपोटी येता देवाचें उतर सांगता. कशेय भाशेन सांगो न्ही, कसलोय टॉपीक आसूं न्ही, खंयचोय चॅप्टर आसूं न्ही, खंयचीय वर्स आसूं न्ही, इन दी एंड आमकां कितें सोजमणी मेवता? आमी ह्या बरयलेल्या उतराचेर भावार्थान सोत मानूंक जाय. सोजमणी कितें मेवता? बरयलेल्या उतराचेर भावार्थान सोत मानूंक जाय. सोजमता? सो सगळे वाटेनी देवाचें उतर मानून घेतलें जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज. सोजमता? आतां ओदो तुका ब्रदरीन सकाळच्या टिचिंगान म्हणलें दाणो पयलो न्हू. तुका म्हणलें कितें जाता? तुवें म्हणलें पांयांनी घोटाय ना, पांय कडकडटा. ब्रदरीन म्हणलें जेजूच्या गायांनी तुजी पेकोवणी जाली. सोजमलें? सो तेणेन आतां ब्रदरीन ताका सांगलें जेजूच्या गायांनी तुजी पेकोवणी जाली. आतां तेणेन कितें एक्शन घेता पळय तेजेर गमन येतलें ताका भावार्थ आसा वो ना तो. आतां तेणें कितें करचें पडलें? आतां सपोज तो म्हणटा वय हांव सोत मानतां जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली, हांव सोत मानतां. सोजमता? आतां तो सोत मानता म्हणटा पूण आमकां कशें गमन येतलें ताणें सोत मानला म्हणून? भावार्थान. तो कांय एक्शन करिना, तुका कशें गमतलें ताणें सोत मारला म्हणून? तेणें सोत मारला म्हणून ताणें ह्या भावान कशें दाखोवन दिलें? तो उठलो आनी तो चलोंक लागलो. ताणें एक्शन केलें. एक कोरणी करून दाखयली. जीं उतरां म्हज्या कानार पडल्या. जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली, जेजूच्या गायांनी हांव सारको बरो जालो. ती उतरां ह्या भावान उलयली आनी तो उठलो. बोडी थिंगा दवरून तो उठोन एक रावंड मारलो. ह्या एक्शनाचेर गमन येता की ताका खरेंच उतराचेर भावार्थ पडलो. सोजमता? सपोज तो उठोंकूच ना, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो, जेजूच्या गायांनी बरो जालो आनी बसोनूच आहा, आमकां गमतलें? ताका तरी गमतलें बाबा आपणाक भावार्थ आहा म्हणून? ना. पूण तो उठलो, चलोन गेलो, रावंड मारलो आनी तो बसलो बोडी घेन आसतना. सोजमलें? ओके. हिब्रूज 11:1 या आमी. हे तर आमकां सोजमता न्हू. आमकां कोणाची गरज ना. कोणूय येवन आमचेर हात धरून मागणें करून आमकां पेकोवणी दिलेली. जेजूचें उतर, देवाचें उतर म्हणटा पेकोवणी जाल्या सगळी पेकोवणी, सुटका सगळें जालां आमच्या आत्म्यान. सगळें म्हज्या आत्म्यान, म्हज्या भितरूच आसा. जेन्ना हांव भावार्थान सोत मानता न्हू, ही पेकोवणी भितरल्यान हांव भायर फिजिकली घेवन येता, म्हणजे दिसण्यान येता. सोजमता? Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Now, आतां भावार्थ म्हणजे कालचो भावार्थ, फाल्यांचो भावार्थ, परवांचो भावार्थ, फुडल्या म्हयन्याचो भावार्थ न्हू. आतां इट इज नाव, इट इज एट प्रेझेंट टेन्स. नाव आतां हो भावार्थ एक सबस्टन्स. नाव फेथ इज द सबस्टन्स. भावार्थ म्हणजे एक वस्त अशी आसा की तुमी कितें पळय आशेता तुमच्या जिवितान तुमकां जाय म्हणून. एग्जाम्पल घेवया. ओके, एग्जाम्पल घेवया. आतां तुमी एक घर बांदूंक सोदता. आतां तुमी एक घर बांदूंक सोदता. समजता न्हू. आतां तूं एक घर बांदूंक सोदताय. आतां तूं घर बांदच्या टायमार तूं आतां एक चिंतना हाडटा मनान चिंतना हाडिनासतना, एक इमॅजिनेशन करिनासतना, एक विचार, एक कल्पना, कितें म्हणटा तेका, एक चिंतना करिनासतना डायरेक्ट घर बांदतली आमी ना. आतां तुका घर बांदूंक जाय जाल्यार तुवें कोणाक सोदचो पडलो?
कॉन्ट्रॅक्टर, बिल्डर, व्हडलो बंगलो आहा, आर्किटेक्चर कोण तरी सोदचो पडलो न्हू, करेक्ट. आतां तो येतलो, तूं आपयतलोय तुमगेर. आतां तूं घर बांदताय, सगल्यांक सोजमता, सारकें सांगतात? ओके. कित्याक हें सोजमना जाल्यार सदांच जिवितान आमच्या आमी दुसऱ्यांचेरूच डिपेंड रावतलीं. आमी सोजमोंक जाय देवाचें उतर, कित्याक हें उतर देवान आमकां सगल्यांक फावो केलां. फरक इतलोच आहा, डिफरन्स इतलोच आहा की म्हाका उतराची सोजमणी ना. सोजमता? आतां तूं घर बांदपाचो प्लॅन करता, तूं आतां फोन मारून मारून सगल्यांक कोणाक विचारता कोण बरो कॉन्ट्रॅक्टर आहा, कोण बरो बिल्डर आहा, म्हाका नंबर दी न्हू म्हणटात. म्हणून नंबर घेयना. फाटल्यान एक कितें आतां तुका रूम काडपाचो आहा, तूं डायरेक्ट आमी बांदूंक वयता, फोन मारता कोणाक तरी जाणा आसलेल्याक न्हू. आतां तो कॉन्ट्रॅक्टर जावं बिल्डर तूं फोन मारून तुमगेर आपयता. समजता? तुमगेर आपयता. तुमगेर आपयल्या उपरांत तूं डायरेक्ट पयशे दिता आनी घर बांद म्हजें म्हणटा. तो आपणाक जाय तो हें तुजें घर बांदतलो? बांदतलो? बिल्डर आपणाक जाय तशें तुज्या घराचो प्लॅन काडटलो? ना. बिल्डर कोणाक विचारतलो? ओनराक विचारतलो. कितें विचारतलो? कशें बांदूंक जाय, कितले रूम जाय, कितलीं जनेलां जाय, खंय किचन जाय, खंयचे वाटेन फाटलें दार, खंयचे वाटेन फुडलें दार, फुडल्यान कितलो जागो सोडया, हॉलाक कितलो सेंटीमिटराचो जावं मिटराचो तूं हॉल घेता, कोणाक विचारतलो? आं, ओनराक. आतां ओनर आपणाचे तकलेन कांयच चिंतिनासतना डायरेक्ट सांगतलो अमकें अमकें? ना. तेजे तकलेन चिंतना आसतली न्हू, इमॅजिनेशन. दोळे बंद करून पासून तेच्यान इमॅजिन करूंक जाता, बाबा हें अमकें हॉल, हिंगा लेफ्टान आपणाचो एक रूम आहा, रायटान आनीक बाथरूम टॉयलेट आहा, फुडल्यान आसतलें किचन, हिंगा आसतलो बॅल्कनी. बॅल्कनी म्हाका स्क्वेअर जाय ओ म्हाका रावंड जाय ओ आनी कशी जाय, तुमकां चिंतना आसची ना तकलेन? आतां चिंतना तकलेन आहा म्हणल्यार तुमी बांदचें ना घर? काय चिंतना येयल्या तें तुमकां आतां खरें करून पळोवंक जाय? समजता? हांव नोको तुमकां समजता हें ओ ना. एक दोनी घर बांदतलो जाल्यार त्या दोनया कडेन पयलीं इमॅजिनेशन आसोंक जाय, म्हजें घर कशें आसतलें, म्हज्या घराचो आकार कितें आसतलो, ही सगळी चिंतना तकलेन त्या ओनराच्या आसता. आनी त्या चिंतना प्रमाणे तो ओनर आतां त्या बिल्डराक सांगता आनी तो बिल्डर कितें करता? ब्लू प्रिंट काडटा, स्केच करता न्हू, सारको काडचो ना ब्लू प्रिंट आनी तुका दाखोवचो ना अशें जातलें. आनी मागीर तूं सारकें पळयता तुज्या चिंतना प्रमाणे तर तें जाता जाल्यार बरें. हां, नाजाल्यार तूं म्हणटाय न्हू ना हें चेंज कर, हें अहें नाका अहें नाका अहें नाका, करेक्शन घालतात आमी, घालिनान? आतां भावार्थ म्हणजे कितें ना, होप. आतां भावार्थ म्हणजे इट्स अ सबस्टेन्स ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर. आतां तुजी पळय जी कल्पना आहा पळय, ती कल्पना तुज्या आतां तुज्या चिंतनांनी आहा. त्या घराचो डिझायन तुज्या चिंतनांनी आहा. तो चिंतनांनी आहा तो आतां खऱ्यांनी करून हाडपाक त्या घराक कितें जाय? मटेरियल जाय, रेंव जाय, शिमेट जाय, फातर जाय, चिरे, लोबरां, खोडी, जायत्यो वस्तू जाय. ताका कितें म्हणटा? रॉ मटेरियल्स. करेक्ट? आतां ते रॉ मटेरियल्स तर तूं हाडिना, तुजें घर तुका जालां तें दिश्टी पडोन येतलें? तूं चिंतनानीच रावतलें, ओके हांव आतां ह्या जाग्यार आहा म्हज्या लिवींग रूमान, आतां हांव वयता हिंगा टॉयलेटीन, बांदलेलें कांयच ना. जाता तशें? ना न्हू. आतां तुज्या चिंतनांनी कितें पळय आहा तें तुका घडोवन हाडपाक लागून एक रॉ मटेरियल जाय. समजता? जें तुजी पळय चिंतनांनी तें घर पळय आसा तें रियलिटी खऱ्यांनीच जावपाक लागून, दिसण्यान येवपाक लागून तुका कितें जाय? रॉ मटेरियल. नाका? शिमीट रेंव जाय न्हू. तें घर चिंतनांनी पळय तकलेन पळय भितर आहा तें घडोवन हाडपाक तुका जाय रॉ मटेरियल. तेच भाशेन भावार्थान तर म्हाका म्हजी पेकोवणी पळोवंक जाय जाल्यार म्हाका रॉ मटेरियल जाय विस्वासाचो. चिंतनांनी तर हांव चिंतता जेजूच्या गायांनी हांव खऱ्यांनीच बरी जाली, हांवें पाशयेसान त्या उतराचेर थीर रावोंक जाय, जाल्यारूच म्हजी पेकोवणी म्हाका दिसण्यान येतली. नाल्यार ती सदांच ओत्मीक वाठारान आसतली आनी तुका फिजिकली तें दिश्टी पडचें ना.
आमच्या घराक लागून आमच्या संवसारी वस्तूक लागून आमी कितले पाशयेसान रावता. एक आंब्याच्या झाडाचें उदाहरण घेतलां. आतां जाल्यार घराचें एग्जाम्पल घेता आमी, उदाहरण घेता. घराच्या उदाहरणान पासून आमी 1 वर्स लागता, 7 म्हयने रावता, आमी बरी खुशालकायेन रावता. कित्याक आमी जाणा फायनल रिजल्ट आमकां खबर आहा, कित्याक ब्लू प्रिंट हो पेंटींग हें. सो आमी इमॅजीन कोत्ता पेंट केल्या उपरांत हें घर अशें दिसतलें. इन द सेम वे त्याच भाशेन आमी देवाच्या उतरांतल्यान पासून तेच भाशेन भावार्थान रावोंक जाय. जेन्ना आमी भावार्थ दवरतलीं तेन्ना तो भावार्थ वचोन ती पेकोवणी, ती सुटका आत्मीक वाठारान आहा ती घेवन येतली आमकां. केन्ना आमी विस्वासान भावार्थान देवाच्या उतराचेर थीर रावतली पळय तेन्ना. सजमले कोणाक सजमोंक ना? कोंकणी आती हे येता ने उनको पिछे कोंकणी येता तुमकां? येता मुगो. थँक्यू जीसस. हे सजमले आतां जेन्ना कुडीन दूख आहा, एक दोतोरान सांगला व्हडलो रिपोर्ट दिला सपोज, आनी म्हटलां हेका उपाय ना, थोडे दीस तुजे आसतले, तुजें केन्नाय कितेंय जावंक जाता. केन्ना असले रिपोर्ट आमकां संवसार दिता न्हू, दिता न्हू. केन्नाय डॉक्टरां कडल्यान आमकां एक रिपोर्ट मेळोंक शकता. पॉसिबिलिटी आहा की कांय वखद ना, चान्सीस ना, केन्नाय कितेंय जावंक जाता. सजमले पूण देवाचें उतर म्हणटा लांब आवका पासत तुका देवान रोचला. आतां तूं कितें स्वत मानताय? देवाचें उतर हो जें तुका फिजिकल संवसारी रिपोर्ट येयला तें स्वत मानताय? अरे सोगलीं फटाफट आन्सर दिलो. देवाचें उतर. सद्या कोणाक तसलो रिपोर्ट मेवला? इमॅजीन कर मेवला म्हणून. तेन्ना सांगा देवाचें उतर काय कितें तें. इजिली सांगलें पळय सिस्टर, सगल्यांनी देवाचें उतर. मातशी तर तोकली मायग्रेन जाली, तोकली फोडीत सोसूंक जायना, धांवतले खंय कोणाची टॅबलेट आहा काय म्हणून विचारूंक. That is the reality, that is the fact which can be changed by this truth. देवाच्या उतरांतल्यान संवसारी रिपोर्ट चेंज जाता. पूण कित्याची गरज? भावार्थाची गरज. भावार्थाची आमकां गरज. हांगा म्हणटा नाव फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर. आमी जी कल्पना करता, आमी जी आशा धरून आसता, कितें जावपाचें आहा, कितें आमकां जालेलें जाय, ती जावन आसा आमची एक आशा, आमचो एक आवंडो. आमचे आवंडे आसता न्हू, थोड्यांचे आवंडे आसतले म्हज्या भुरग्यांक बरो भुरगो, म्हाज्या चेडवाक बरो सांगाती मेळोनी, बरें काजार जावनी, बरो भुरगो मेळोनी, तो आवंडो. थोड्यांक आसतले म्हज्या चेड्याक बरें भायल्या गांवांत काम मेळोनी, तो आवंडो. करेक्ट? थोड्यांक आसतलें म्हज्या भुरग्यांचें एडमिशन जावंक जाय अमके कॉलेजीन, तो आवंडो. एक आवंडो आसता न्हू, ताका म्हणटा होप. एक बरवसो, एक तुजी कल्पना, एक तुजें एक्सपेक्टेशन आसता, हें जावंक जाय. पूण तें एक्सपेक्टेशन आहा, तो एक आवंडो आहा, ती एक आशा आहा, ती घडोवन येवपाक लागोन आमकां भावार्थाची गरज. समजता? आमकां भावार्थाची गरज. आमकां दिसण्यान जायतें कितें कितें दिसून येतलें, पूण कितें भावार्थान आमी ह्या उतराचेर थीर रावोंक जाय. देवाची एक एक बासावणी जी आदल्या कोरारान आहा, जी नया कोरान आहा, एक एक बासावणी सगळी देवान आमकां भरून हाडल्या, फुलफील केल्या. म्हजें काम फकत भावार्थान देवाच्या सगळ्या बासावणेचेर हांवें सोत मानूंक जाय. ती देवान जेजून घडोवन हाडल्या, जेजून ती पुरी केल्या, आनी हांवें फकत आयज ती भावार्थान सोत मानून जाली म्हूण आपणान घेवपाची, भावार्थान रावपाचें, पाशयेसान रावपाचें, पेशन्स घेवन रावपाचें. देन आय वील सी द रिजल्ट. समजता? सपोजींग go verse 3. Ata. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that which translation? Go NLT. That side. This one. 3. Okay. By faith we understand that the entire universe was formed at God's command, that what we have now see did not come from anything that can be seen.
ओके, पयली या आमी जेनेसीस 1-2, देन वील कम बॅक हियर. कितले इजिली आतां तुमी म्हणलें डॉक्टराचो बॅड रिपोर्ट पासून येयलो जाल्यार आमी कितें स्वत मानतलीं? देवाचें उतर डॉक्टराचे संवसारी उतर जे होप ना, कितें स्वत मानतलीं? झट करून आमकां आन्सर येयलो की देवाचें उतर. ओके, पळोवया. आतां जेन्ना देवान संवसार घडलो, सुरवातेक इन द बिगिनींग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वन. इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड द हेवन्स एंड अर्थ. सुरवातेक देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो. स्वर्ग आनी संवसार रचलो कोणे? मनशान? देवान. आतां देवान, देव सर्वेस्वर बाप, आमचो रचणार, आमकां कोणेन रचला पळय, त्या देवान, आमच्या सर्वेस्वर बापान, जेजूच्या बापान, आमच्या बापान, सर्वेस्परान, गॉड द फादर, द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ. इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड. देवान संवसार घडलो, स्वर्ग आनी संवसार दोनी घडलो. आनी सेकंड वर्स पळय, द अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी. संवसार खाली आहलो आनी आकारा विरेत आहलो. आकार नासलो कोणाक? संवसाराक कांयच आकार नासलो. समजता तुमकां? संवसाराक आकार नासलो. इट वॉज फॉर्मलेस, आकार नासलो आनी एम्प्टी आहलो, खाली आहलो. संवसार कसो आहलो? सुरवात ते पयले वर्सान आमी पळयता, देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो. आनी संवसार अर्थ आहा तो फॉर्मलेस आनी एम्प्टी आहलो. आनी डार्कनेस कवर्ड द डीप वॉटर्स. डार्कनेस आनी सगलो काळोख आसलो. कितें आहलें म्हणटा हिंगासर? काळोख आसलो. एंड द स्पिरीट ऑफ गॉड वॉज होवरिंग ओवर द सर्फेस ऑफ द वॉटर. आनी थिंगासर बापाचो आत्मो कितें करतालो? इन द सर्फेस ऑफ द वॉटर, उदकाचेर देवाचो आत्मो, सर्वेस्पराचो आत्मो मूव जातालो. ओके, मूव जातालो. पूण कितें आहलें म्हणटा? खाली, काळोख आनी आकार नासलो. कितें आहलो संवसार? खाली, काळोख, आकार नासलो, फॉर्मलेस. आतां आमी पळयता न्हू फॉर्म. आतां आमकां कितें तरी आमी आतां जेन्ना अशी नदर मारी तर कितें तरी आमकां सारकें ना कशें दिसता? आं, झाडांच्या जाग्यार झाडां, जमनीच्या जाग्यार जमीन, सगळें सारकें दिसता न्हू. तें कित्याक घडलें? देवान तें केलें. मागीर पयलें कितें आहलें? फॉर्मलेस, आकार ना, खाली आहा, काळोख आहा. समजता? सगलो खाली आहा, काळोख आहा, कितेंच सारकें नासलें. आतां तुमी चिंतात, आतां ह्या संवसाराच्या जाग्यार आमचें जिवीत म्हणोया. समजता? संवसाराच्या जाग्यार जिवीत, आमचें जिवीत म्हणोया. आतां आमच्या जिवितान सपोज एक खुशालकाय ना, आमच्या जिविताक एक आकार ना. म्हणजे कितें? सगळेंच खोंतींनी भरलां, दुयेंसांनी भरलां, कोश्ट आहा, संकोश्ट आहा, प्रश्न आहा. सगळीं समजतात न्हू तुमी? जिवीत धरया. आतां हो जालो संवसाराची खबर न्हू. हिंगा कितें म्हणटा देवाचें उतर? संवसार आहलो, आकार नासलोलो, काळोख आहलोलो, खाली आहलोलो. आतां हो संवसार सायडीक दवरया आनी आतां आमचें कितें एग्जाम्पल घेवया? आमच्या जिविताचें. समजलें? आतां इमॅजीन करा आमचें जिवीत. दर आमच्या जिवितान एक काळोख आसा. म्हणजे कितें? खुशाल. काळोख म्हणजे कितें? खुशालकाय ना, संतोष ना, कसलीच बरेपण ना, बेजाराय आहा, सगळेच वाटेनी शेणलेलें जालां जिवीत. जालां केन्ना कोणाचें? आतां नाका, पूण केन्ना तरी जालेलें पास्टान. घोडेक थोड्यांचें आतांय आसूंक शकता, घोडेक कोणाचें आहलोलें जावंक शकता. समजलें? कितेंय जावंक शकता. कित्याक? आमचें सदां काल आमी बरेंच आसता म्हणून अशें ना न्हू. सदांच आमकां कितें ना कितें तरी बॅटल आहा न्हू, कितें ना कितें तरी झूज आहा आमच्या जिवितान. तर आतां आमच्या जिवितान दर काळोख आहा, संतोष ना, उजवाड ना, बेजाराय आहा, सारकी एक आमच्या जिवितान कारण ना हांव हांसपाक. थोड्यांक पयल्या हितून हांसोंक पासून येना. कित्याक? ती तेंचें वजेंत घेवन आहा. ती कितें चिंतात तकलेन? म्हज्याच लायफान अहें कित्याक? दुसरी सगळीं बरीं आहा, तांच्यांनी दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक जायना. कित्याक? तेंच्या जिवितान कोडूसाण आहा, तांच्या जिवितान कोश्ट आहा, त्रास आहा, प्रश्न आहा. पूण ती कितें म्हणटात?
देव म्हजो मोग करिना, देवान सगळें बेसांवां तांकांच दिल्या, ती पळय कितलीं आसतात. समजता? अशें जालां केन्ना केन्नाय दुसऱ्याक पळोवन थोडीं दुसऱ्यांक आसता तें पळोवन पासून बेजार जातात. थोडीं जाणां दुसऱ्यांक आसता तें पळोवन पासून ती बेजार जातात. कित्याक ती तेंच्या जिवितांत कोडूसाण आहा न्हू. समजता? हांव कित्याक स्वत मानतां, उतर सांगता तें सांगता हांवूय स्वत मानतां, कित्याक हें म्हज्याय जिवितांत घडलां. आतां न्हू, पूण जायतीं वर्सां पयलीं हांव जेन्ना कामार आहलें तेन्ना आतां म्हाजो आतां नेचर जावं देवाचें बेसांव हें म्हाका कितें कितें आसूं न्ही, हांव खुशाल रावतां. एक हांसो आहा तोंडार आसता, कित्याक हांव फोर्स करिना. इट जस्ट कम बिकॉज दॅट इज माय ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. समजलें जाल्यार हांव जेन्ना कामार आहलें थिंगा कोण कस्टमरां येतात, ती एकली येयली आनी म्हाका पळोवन इतली बेजार जाली, रागार जाली. कित्याक हांसता काय म्हणूंक लागली म्हाका. भायल्या गांवांत आसतना तूं कित्याक हांसता काय म्हणूंक लागली, कितें कारण आहा हांसोंक, हो प्रश्न म्हाका. पूण त्या टायमार म्हाका हें सोजमोंक ना. तिणें म्हाका हो प्रश्न कित्याक विचारलो आनी ती एकलीच येयली, बसली, कितें जाय तें ऑर्डर केलें, जेयलें, हाडलें आनी ती गेली. पूण आयज केन्ना जेन्ना संतोशाचो हें येता तेन्ना हो उगडास म्हाका येयलो. आतां उतर कितें शिकयता, तूं हांसलें कित्याक तुज्या मनान कांयच बेजार आयना, जावं तुवें तुजें काम केलें, कित्याक तुजें काम कितें दुसऱ्यांक तुजें हांसतें तोंड, एक खुशालकाय दाखोवपाचें. पूण त्या मनशाच्या तिच्या जिवितांत कितें तरी चलतालें आसतलें, असलें काळोखाचें कितें तरी तिच्या जिवितांत जालां. सो ती म्हाका हांसता तें पळोवन ती बेजार जाली, आनी बेजार जाली ती जाली आनी म्हाकाय तापयता. बेजार जाली, आमच्यांनी दुसऱ्यांक मानार करूंक जाता? जायना. पूण तियेन केलें, कित्याक कोण तिच्या भितरल्यान काम करता? सैतान. एक मनीस खुशाल ना, ताणें आपल्या जिविताचो धोनीपण कोणाच्या हातीन दिला? सैतानाच्या. कित्याक जॉय ना, संतोष ना. देवाचें उतर कितें म्हणटा? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ. द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. इफ आय एम जॉयफूल, हांव संतोष बरीत आहा, ही शक्ती म्हाका कोणा थंय येता? देवा थंय येता. जेन्ना तूं संतोष बरीत आसता, जेन्ना तुज्या तोंडार हांसो आसता, जेन्ना तूं खरेंच देवाच्या मोगान बोल्लोलो मनीस आसता, त्या मनशाच्या तोंडार एक हांसतें मुखामोळ आसता. कित्याक तें फोर्सान करिना तो मनीस. इट कम्स फ्रॉम युअर हार्ट. वाय? बिकॉज दॅट पर्सन कन्सिडर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज दॅट पर्सन्स स्ट्रेंथ. जेन्ना तुका सोजमणी येता, देव तुजो खरेंच खरें मोग करता, तेन्ना तो मनीस खुशाल बरीत आसता. कित्याक ताका आनी उरलेलें पडोंक ना. हांव जाणा म्हजो देव म्हजो मोग करता, म्हज्या देवान म्हाका बक्षिला, म्हज्या देवान म्हाका स्विकारला, सगळें म्हाजें वायट आहा तें पुसून काडलां आनी नेवें जिवीत म्हाका दिलां. हो संतोष न्हू? हे कितें संतोष न्हू? हो माश्या तोखताक येता? ओ देवाची प्रॉमीस म्हणटा फकत म्हयनोभर तूं संतोष बरीत राव, मागीर ना, मागीर तुका हांव पुतून कोश्टान घालता, जावं कितें देव कोश्ट दिता? ना, सासणांक. सो सासणांक आमी संतोष बरीत रावंक नाका? जाय न्हू? कितें शिंगताली? जेन्ना मनशाच्या जिवितांत एक जिविताचें एग्जाम्पल घेवया मनशाच्या, एक काळोखाय, एक बेजाराय आसता, कितें कितें आसता, तेन्ना मनीस कशे भशेन एक्टींग करता? तोंडार दिश्टी पडोन येतेलें, तोंडार काळोख. कोणी म्हणना आयज कित्याक काळोख पडला तुज्या तोंडार? आयज कितें जालें? म्हणना आयज काळोख सो सारको तोंडार, आयज कितें प्रॉब्लम? म्हण तुका हांसोंक येयलें 2 दिसांनी हांव तुका हांसता तो पळयता. आर्गां जेजूक हांसतें तोंड जाय. कित्याक जाय म्हणटा हांव जाणा? दुसरो कितें म्हणटा म्हणून न्हू, कुडीन दूख आहा म्हणून न्हू. देव म्हजो मोग कोत्ता, हांव कशे भशेन आसो न्ही, देव म्हजो मोग कोत्ता, ही म्हजी काळजाचो संतोष, शांती, समाधान. समजता? जेन्ना हांव हांसतो, खुशाल बरीत रावता, दुसरो येतलो आनी म्हणटलो कितें जालां आयज इतलो खुशाल सो तूं? तेन्ना सांगोंक जाय जेजूची शांती आहा म्हज्या काळजान, जेजूचो मोग आहा, जेजून म्हाका बक्षिला, कितें हांवें केलां, कितें जालां सगळें पुसून काडलां, नेवें जिवीत दिलां. नेवें जिविता पासत देवाक आर्गां दिता आनी संतोष बरीत रावता. ही देवाची शांती आनी संतोष आनी खुशालकाय म्हज्या जिवितान, हें आमी दुसऱ्याक सांगोंक जाय. आमी तरुशीं रावलीं, हो म्हणटलें हो सदांच तो म्हणचें ना कोणूय, तोहलो चान्स दिवप ना. आर्गां जेजूक सगल्या वाटेनी, कित्याक जेजून जें बरेंपण आमकां दाखयलां आनी जें बरेंपण आमकां दिलां, कोणूच दिवंक शकना, कोणूच दिवंक शकना. जी शांती जेजून आमकां दिल्या, ही कोणूच आमकां आनीक दिवंक शकना जेजू बगर.
जाल्यार ती शांती आमी सारकी बरी सांबाळून दवरूंक नाका आमच्या काळजान. मातसो कोणी येयलो कितें हें पीन मारून गेलो, गेली शांती. देवाची शांती, जेजूची शांती टेम्पररी न्हू, इटर्नल, सासणांक. कोणूय कितेंय करूं. तेका लागून जेन्ना आमच्या जिवीत आकार नासलेलें आसता, जेन्ना आमचें जिवीत खाली आसता, डार्कनेस आसता, पवित्र आत्मो थिंगा पासोये मारता, आमकां रावता. कितें करूंक सांगात? हां, पवित्र आत्मो आकार दितलो. पयलें सांगा, तुमी सांगनाका आनी तुमी जाणा. सांग. येवकार दिया म्हणून आमी शिकतेली. राव, डोंट गो टू वर्स 2. वेट. कित्याक रावता पळयतो मग? आतां पळय, संवसार आकार नासलेलो हा, खाली हा, काळोख हा, आनी पवित्र आत्मो उदकाचेर मूव जाता. पूण तो हिंगा म्हणून ना तो पवित्र आत्मो फॉर्मलेस आहा तें आकारान हाडटा. हिंगा म्हणून ना पवित्र आत्मो काळोख आहा तो उजवाड हाडटा. हिंगा म्हणून ना खाली आहा तें भरून हाडटा. पवित्र आत्मो कांय करिना, तो बश्टो आहा थिंगा उदकाचेर, कांय करिना. कित्याक लागोन? पवित्र आत्मो आतां सगळें कोत्ता म्हणटा न्हू. कित्याक लागोन? हां हां, करेक्ट. आतां पळय देवान कितें केलें पळोवया. लेट्स गो डावन. आतां परिस्थिती पयली कितें जाल्या ती संवसाराची, तेच भाशेन आमच्या जिविताचें एग्जाम्पल आमी घेतलें. काळोख आहा, खाली आहा, बेजाराय आहा, वाज सारकें कांयच बरें पडना जिवितान. आतां जेन्ना संवसाराची ते भाशेन परिस्थिती आसली पळय, खाली आकार ना, काळोख हा, आतां पळय देव म्हणटा, देन गॉड सेड. वॉट डू यू मीन बाय सेड? तेन्ना देव उलयलो म्हणजे कितें? उलयलो म्हणजे कितें? आतां हांव उलयना? ओके, आतां हांव उलयता ना? हांव म्हणटा हांव उलयता हांव. आतां 2 मिनटां, 1 सेकंडाक सांगा हांव उलयना तें. कितें उलयलें हांव? तुका गमलें कितें उलयलां तें? कोणें आयकलें? कितें म्हजें उलोवप जालां? ना. आतां उलयता हांव सद्याक. आं, आतां तेका म्हणटा उलोवणें. तेन्ना देव उलयलो. केन्ना उलयलो? जेन्ना संवसार काळोख आसलो, खाली आसलो आनी आकार नासलो, हें कांयच ना. आतां देन गॉड सेड. आतां देव म्हणटा, आतां देव उलयता. कोण तो देव? आमी कोणाक रोचला पळय तो न्हू. कोण वय म्हणटा? ब्रदर, तुका कालूय सांगलेलें, पयलें आयकोंक जाय. पे अटेन्शन टू माय वर्ड्स. कोण म्हणटा? देव म्हणटा. देवाचें उतर म्हणटा आमकां प्रोवर्ब्स 4:20 ऑनवर्ड्स, पे अटेन्शन टू माय वर्ड. वाय वी हॅव टू पे अटेन्शन टू गॉड्स वर्ड? बिकॉज वी हॅव टू नो वॉट द वर्ड इज सेईंग अँड वी हॅव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दॅट वर्ड. आमी तर आयकोना बरे भाशेन जाल्यार आमी कितें एक्ट करतलीं? आमी कोणाक रोचला पळय तो देव म्हणटा न्हू. आमी पळय कोणाक रोचला तो देव आतां उलयता न्हू. ना, कोणेन आमकां रोचला पळय, कोणेन संवसार घोडला तो देव उलयता. कितें म्हणटा? देन गॉड सेड, देर इज सो मच डार्कनेस, नाव लेट देर बी लायट, बिकॉज देर इज टू मच ऑफ डार्कनेस. देवान म्हणलें जाय तो काळोख आसा न्हू, हे काळोखाक आतां नाका आनीक तो काळोख, आतां मातसो उजवाड मागया अशें म्हणलें देवान. ना, लेट्स नॉट गेट डिस्टर्ब जावया नाका. आयकोया कितें केलें देवान तें. आतां जेन्ना संवसाराक आकार नासलो, खाली आसलो, काळोख आसलो, देवान कितें आसा तें उलयला? कितें हा तें उलयलो देव? ना, देवाक कितें पळय जायें देव तें उलयलो. सोजमणी मेवली? देवाक पळय कितें जायें देव तें उलयलो. आतां हांवें कितें एग्जाम्पल घेतलेलें? जेन्ना संवसार आकार नासलेलो आसलो, काळोख आसलो, आनी जेन्ना
एमटी आहलो तेन्ना हांवें कोणाचें एग्जाम्पल घेतलेलें एट द सेम टायम? एक जालें संवसाराचें एग्जाम्पल, मागीर हांवें कोणाचें एग्जाम्पल घेतलेलें? आमच्या जिविताचें. आतां जेन्ना आमच्या जिवितान आतां पळय हांव कनेक्शन पळय, एक जालें देवाचें उतर, संवसाराची खबर, आनी एके वाटेन आहा आमच्या जिविताची खबर. आतां आमच्या जिविताची खबर हांवें घेतलेली. जेन्ना आमच्या जिवितान बेजारी आहा, कोश्ट आहा, संकोश्ट आहा, त्रास आहा, पयशे ना, डिफिकल्टीज आहा, दुयेंस आहा, तेन्ना आमकां कितें जायें तें उलयता काय आमची कितें परिस्थिती आहा ती सगल्यांक सांगत आमी भोंवता? चिंतात, तुमी चिंतात, सांगात, तुमीच सांगा. आतां सपोज आमकां कितें प्रॉब्लम आहा, कसलें तरी दुयेंस आहा, आमी आमच्या कोणाक कोण तरी फोन मारची ना, कोण बरो जागो आहा, मातशें आपणा अमकें प्रॉब्लम आहा त्या प्रॉब्लमाचो कोण तरी बरो स्पेशलिस्ट कोण आहा, आमी विचारिनान? हे सायडीक म्हणटा विचारता न्हू. सपोज तुका अमके भाशेचे प्रॉब्लम आहा, आमी कोणाक आमच्या फ्रेंडांक, रिलेटिव्स आहा, सोयरीं दायरीं कोण आहा, शेजाऱ्या, आमी कोणाकूय विचारची ना अमके प्रॉब्लम आहा, कोण स्पेशलिस्ट आहात त्या प्रॉब्लमाक, विचारची ना? विचारतात. 2 मिनटां पयलीं हांवें क्वेश्चन विचारलेलो, आमी प्रॉब्लम उलयतली देवाचें उतर, तुमी म्हणलेलें देवाचें उतर. आतां तुमी म्हणटा स्पेशलिस्टांक विचारतले. कितें तुमी कन्फ्यूज करतात म्हाका? थोडो वगत पयलीं हांवें विचारलेलें, जेन्ना आमच्या जिवितान गोश्ट आहा, संकोश्ट आहा, देवाचें उतर म्हणटा तुमची पेकवणी जाली, तुमी देवाचें उतर मानतले वो संवसारी उतर? तुमी म्हणलेलें देवाचें उतर. आतां स्पेशलिस्टाक कोण फोन मारूंक सोदता वय म्हणलां? आतां ते स्पेशलिस्टाक म्हणलेलें, आतां तुवें चेंज केलें. हिंगात आमी फसता. आमी पयलें सद्याक सोजमो ना देवाचें उतर. तेका लागून फसवणी जावंक नाका म्हणून आमकां सोजमणी आसूंक जाय देवाच्या उतराची. जेन्ना उतराची सोजमणी येयली, सैतान आमकां येवन नाडूंक शकना. आमी काल शिकल्या न्हू, एवेन तर देवाच्या उतराचेर नियाळ केलेलो, सैतानाच्यो फोटी ती मानून घेवची नाहली. काल शिकोंक ना? शिकल्या. कित्याक तिणें देवाच्या उतराचेर नियाळ दवरूंक ना, देवाच्या उतराचेर आपल्याचें मन ध्यान दवरूंक ना, 24/7 देवाच्या उतराचो नियाळ दवरूंक ना, तेका लागून ती फसली ना? आमचीय फसवणी जावंक शकता. आतां पळोवया. आतां देवान म्हणलें लेट देर बी लायट. गॉड नेवर सेड देर इज डार्कनेस. देवान म्हणोंक ना काळोख आहा, उजवाड जा. देव फकत उलयलो आपणाक कितें जायें पळय तें. तेच भाशेन देव आमकांय शिकयता, तुमकां कितें जायें पळय तुमी तेंच उलोवयात. आतां सपोज कुडीन तर तुमकां दुयेंस आहा, आमी दुयेंसाचें उलोवप ना, ह्या दुयेंसाचो हो सिमटम जाता, तो सिमटम जाता, हेका सांगता तेका सांगता, अमकें अमकें जाता, कितें काय तें विचारिना आमी कोणाक? गुगलाचेर सर्च मारिना? हे सिमटम्स जाता, कसलें दुयेंस काय? गुगल सर्च करिना आमी? कोत्ता न्हू. कोणाक तरी विचारची ना? कोत्ता न्हू. दुसरो मागीर कितलीं उतरां, तें जावंक शकता, हें जावंक शकता. खंय स्टोरेज जाता मागीर सगळ्या दुयेंसाचो? स्टोरेज खंय? तकलेन. आनी कित्याचेर मेडिटेट मागीर? तें दुयेंस जालां काय? सिमटम्स तेंच आहा, आतां तेंच काय? तो म्हणटा तेंच जालां. आनी एकलो फ्रेंड म्हणटा ऑफिसान, आरे तसलें कोण जालोलो त्या दिसात गेल्या विकान कोण मेला, सेम सिमटम्स जालोलो मनीस कोण तरी मेला त्या वाड्यार म्हणटात. आतां कितें जाता? मरणाची भिरांत जायना अशें आमच्या जिवितान. ना जाल्यार ना म्हणत तुमी. चेंज करुया टॉपिकूच. हें जाता जायना? हें जाता. हें जाता. पूण हें जाल्या उपरांत आमी भावार्थी मनशांनी एज अ बिलिवर ऑफ गॉड आमी देवाची कोण मनशां आहा, देवाच्या उतराक स्वत मानता, त्या मनशांनी कितें करचें? आयज देव आमकां आमचो रोचणार आमचो बाप एक सिस्टम शिकयता. ज्या सिस्टमान देव आपूण चल्लो, आयज तोच सिस्टम देव आमकांय शिकयता. देवाचो सिस्टम हांगासर कितें आहा? काळोख पासून आहा, आकार पासून ना, खाली पासून तो आहा. देव तें कांयच उलयना. दुसरे वळीन आमी पळयता कितें कश्ट आहा पळय संवसाराचें, कितें पळय सारकें ना, आमी तें पळयलां सारकें. पूण तिसरे वळीन देव तें कितेंच उलयना. देव उलयता हांगा प्रॉब्लम ना, जाल्यार आमी कित्याक उलयता आमचे प्रॉब्लम दिसभर? आमी आमचे प्रॉब्लम कित्याक उलयतात? जाता म्हणून उलयता. म्हणजे देवाच्या कायद्यार तूं चलो नाय?
आतां तुवें म्हणलें ना आमी सोजमोया कित्याक आमचें मन बदलूंक जाय न्हू आमी आयज आमी हिंगा कित्याक येयला तूं कित्याक येयला हिंगासर आयकोंक येयला शिकोंक येयला आयकल्या उपरांत तूं शिकतलोय आतां पळय तुवें आतां कितें म्हणलें आमी तुजें एग्जाम्पल घेता रागार जायनाका एग्जाम्पल घेता कित्याक आमचें पळय रॉंग चिंतना आहा रॉंग सोजमणी पळय आहा ती आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे सोजमणी बदलूंक जाय जाय वो नाका आतां तर ह्या वदान पांव घातलो जाल्यार आमी पडटलीं आनी त्या वदान घातलो जाल्यार साल्वार जातली तुका खबर ना तूं म्हणटा म्हाका ह्याच वदान वसोंक जाय मागीर तुवें तें शिकोंक नाका बाबा घाली जाल्यार खरेंच पडटलो म्हणून मन चेंज जावचें ना जातलें जावचें ना समजता आतां पळय हो ब्रदर म्हणटा प्रॉब्लम हा म्हणून प्रॉब्लम उलोयता समजता हिंगा देव कितें म्हणटा प्रॉब्लम हा तें देव उलयना देव कितें पळय जायें पळय तें उलयता आतां तूं कोणाची सिस्टम मानूंक सोदताय देवाची काय तुजी देवाली आतां देवाची सिस्टम देव प्रॉब्लम उलयना आतां तूं कितें करतलय चिंत देव प्रॉब्लम उलयना देव आपणाक कितें जायें पळय तें उलयता करेक्ट आतां तुमी हॉटेलान वयतात दर पेस्ट्री शॉपान वयतात आनी तुमकां जाय सँडवीच शॉपवालो दिता बगर तूं घेताय ना तुका जायें तें मागताय न्हू दुसरो कितेंय दितालो तूं तें घेताय ना तूं कितें म्हणटलें म्हाका हें नाका तुका कितें जायें पळय तूं तें मागताय आतां तुका देवाक हिंगासर देवान आपणाक कितें जायें पळय देव तें उलयता आतां आमच्या जिवितान प्रॉब्लम जायते आसतलेच पूण कितें ते प्रॉब्लम हा म्हणून आमी प्रॉब्लम उलोवंक जाय समजता कितें समजलो कितें समजलो प्रॉब्लम उलोवप आतां सपोज प्रॉब्लम हा तूं प्रॉब्लम उलयतलोय कितें उलयतलो तुका कितें जायें तें उलयतलो प्रॉब्लम कितें दूख आहा कुडीन तो तुजो प्रॉब्लम कित्याक त्रास जाता न्हू बसोंक जायना उठोंक जायना आतां सपोज तुका आतां दर बँडाचें दूख आहा सपोज कोणाक एग्जाम्पल बँडाची दूख आहा तुका बसोंक जायना उठोंक जायना तूं फ्री रावताय भोंवताय कांय न्हू म्हणजे कांयच जावंक नाका हें चलोंक भोवंक जाता ना कित्याक ही दूख तुका उगडास दिता न्हू तुका पेन आहा तुका दूख आहा तुजें बँड तुका उगडास दिता कितें म्हणून तुका दूख आहा तुका पेन आहा तुजी कूड तुका सांगता न्हू दूख आहा पेन आहा तेन्ना हांवें कितें म्हणूंक जाय आवय पेन आहा आयज वचना रेतिराक आयज न्हिदता म्हणटा म्हणोंक जायना अशी म्हणटात न्हू आमी आतां बरीच दूख आहा बँडान तुका उठोंक जायना आनी तुका येवंक जाय रेतिराक आतां तूं कितें म्हणटा बँड म्हणटा तुजें उठोंक जायना बायक चलोवंक जायना आतां तूं कितें करताय आयकोन न्हिदतलो पळय पेन आहा मागीर तूं न्हिदलोय आनी तूं आतां टिवीचेर पळयताय रेतीर पळयताय टिवीचेर आनी तुवें टिवीचेर पळयलें कोणाक कोणाक बँडान दूख आहा तांकां सगल्यांक पेकोवणी मेवली आतां तूं कितें चिंतलोय घरा बसून आतां तूं कितें चिंतलोय घरा बसून तुवें आतां टिवीचेर पळयलें कोणाक बँडाची दूख आहा तांकां सगल्यांक आपयली आनी पेकोवणी जाली आतां तूं कितें म्हणटलोय बँडा दूख आहा हांव हातीन न्हिदलो हां आनी आतां टिवीचेर चोयलें सगल्यांक पेकोवणी जाली गेलो जाल्यार कितें तूं बरें जावपा आसलेलें ताका लागून देवाच्या उतराक एक कायदो आहा देवाच्या उतराक एक सिस्टम आहा देवाचें उतर आयज आमी हांगा एकठांय जाता कित्याक लागून आमी सगळें काम जायतीं जाणां आपणाचें काम पासून सोडून वेळ काडून हांगासर येयल्यां कित्याक जिवितान प्रश्न आहा कश्ट आहा संकोश्ट आहा हांगा मॅजीक जायना समजता हांगा येयलो हांगा एक ग्रॉसरी शॉप न्हू बाबा आपूण येयलो आपल्याचो प्रेझन्स दाखयलो कितें जाय तें घेतलें गेलीं घरा हांगा तें जायना हांगा देवाचें उतर परगट जाता देवाची शिकवण आमी हांगासर शिकयता कित्याक शिकयता हें मन आमचें पळय इतल्या वर्सांनी संवसारान गुंतोन आहा पळय हे संवसारी वस्तू आमच्या बऱ्याक पावोवपाक ना आमकां आमची संवसारी चिंतना कितें आहा कुडीन दूख आहा न्हीद घरा ही सैतानाची मांडणी
सजमता जायत्या जाणांची अशी चिंतना हा घरा कुडीन दूख हा ओगी न्हिदोया घरा फाल्यां पळोवया ती तुका दिसता ती दूख तुका सोडून वयतली ना फाल्यां आनीक दूख जातली फाल्यां पावनाय तूं रेतीराक परवां आनीक दूख जातली उठोंक जावचें ना फाल्यां कोणी शेजाऱ्या एकठांय जावन गाडयेन बरोवन तुका हॉस्पिटलान व्हरोन उडोवंक शकता मागीर कितें कोत्ता मागीर एका फोन मार मागणें करूंक तेका फोन मार मागणें करूंक सजमता सर्वेस्पर बाप प्रॉब्लम उलयना आपणाक जाय तें भावार्थान उलयता आनी हें उतर म्हणटा आनी देवान म्हणलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो तेच भाशेन बेणान दूख हा देवाचें उतर म्हणटा तूं पेकोवणी उलय जेजूच्या गायांनी म्हजी बेंडाची दूख बरी जाली जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली म्हजें दुयेंस जेजून त्या खुर्सार व्हेलें ही उतरां उलोवंक आमकां कितलें आगोट लागता कितले त्रास जाता ही उतरां उलोवंक कित्याक आमी इतलें सारकें न्हू कॉम्प्लिकेट करून उडयता देवाचें उतर सिंपल ना देवाचें उतर म्हणपाक जेजूच्या गायांनी म्हजे कुडीची पेकोवणी जाली जेजू खुर्सार मेला आनी म्हाका पेकोवणी दिल्या सगलें दुयेंस त्या खुर्सार खिळायलां जेजून हें सोत मानपाक भावार्थान कितले त्रास आमकां जाता देवाचें उतर म्हणटा आमकां देवाच्या उतराची सोजमोणी ना म्हणून आमचो नाश जाता माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लॅक ऑफ नॉलेज आमचो नाश जाता कित्याक आमचो नाश कित्याक जाता कित्याक आमकां देवाच्या उतराची सोजमोणी ना जेन्ना अनलेस एंड अंटील जो मेरेन आमी आमचे भावार्थाचे दोळे जे जे मोगाचे दोळे जे जेजूक तर आमी मोगान आमी म्हणटा हांव शिकोंक ना हांव खूंय इस्कॉलाक वचोंक ना म्हाका बायबल वाचूंक येना म्हाका 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 सोजमणी येयना म्हाका इंग्लीश कळना म्हाका हें कळना म्हाका तें सोजमना हें सोजमना ही चिंतना घेवन तर आमी बसता न्हू आमी केन्नाच सोजमोची ना केन्नाच सोजमोची ना आयज व्हडले व्हडले स्कॉलर घोडेक बायबल शिकयता पूण देवान जेन्ना आपणाचे शीस हिंचून काडलेले खारी नुस्तेकार काडलेले हिंचून नुस्तेकार खारी केन्ना स्कॉल पळोवंक ना आसतले जिवितान आयज तेंच्यांनी बरयलेली चिटी आमी वाचता तेंच्यांनी बरयलेले देवाचें उतर आमी वाचता कोणा उद्देशी केलें तेंच्यांनी हें सगलें पवित्र आत्म्या सांगता आनी आयज तोच पवित्र आत्मो आमकां एक एकल्याक जेजून दिला आनी हो पवित्र आत्मा आमकां दिवपाक जाय म्हणून तो आमकां सोडून गेला बिकॉज ही सेड तुमच्या फायद्याक लागून हांव वयता कित्याक पवित्र आत्मो तुमकां दिवपाक लागून आज फुक्याचे देण हे पवित्र आत्म्याचे आमकां दिलां पूण आमी स्वत मानूंक तयार ना पूण दुयेंसाक घेवन आमी घरा ओगी न्हिदोंक सोदता कित्याक बेंडाची दूख आहा म्हणून हें सारकें कितलो अपमान आमी जेजून जे सॅक्रिफीस दिला तेचो अपमान आमी करता जेन्ना आमी दुयेंसाक सारकें ब्लँकेट घालून सारकें काम रोवन पळय घरान न्हिदोन रावता पळय तेन्ना आमी जेजूचो अपमान करता कसली ती दूख जावं न्ही उतर सांगता जेजूच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत पूण हें करपाक आमकां भावार्थाची गरज देवान हांगासर म्हटलें उजवाड जा कित्याक देवाक भावार्थ हा ताज्या रचणेचे तेणेन संवसार बांदला घडलाच तेणेन सो देवाक सारकी खात्री हा जें तो म्हणटलो कित्याक देवाच्या काळजान दुबाव ना देवाच्या मनान दुबाव ना कित्याक देव जाणा जेन्ना हांव उतर म्हणटलो उजवाड जा उजवाड जालो जेन्ना देवान म्हटलें उजवाड जा उजवाड जालो जेन्ना आमी भावार्थान म्हणटली हांव बरें जालें म्हाका दिसोन येवं आसा दूख जाल्या पेकोवणी जाल्या वो ना जाल्या ती तें फरक पडना तो आमकां प्रॉब्लेम तें आमकां मॅटर नाका हांव फकत भावार्थान स्वत मानता म्हजी पेकोवणी जाली आनी हांव नदर मारता जेजूच्या खुर्साचेर
घोसकोशांनी रगत तेजे व्हांवता. जेजू म्हणटा म्हजी हाडां पासून मेजूंक जाता, म्हणजे तेच्या हाडार मांस पासून ना. जेन्ना हो नियाळ म्हाज्या तकलेन चलता, म्हजी दूख आनी म्हाका आनीक व्हडली दिसना. समजता तुमी? हां, सुजाता, सिस्टर सुजाता. होय. ओके, देवाचें उतर. ओके, उगडास कोर म्हाका. आय कम बॅक टू युअर तुका हांव सांगता कितें वीथ स्क्रिप्चर आय टेल यू. ओके, पूण हें मातशें कंप्लीट करया. देन गॉड सेड लेट देर बी लायट एंड देर वॉज लायट. आतां हें मोतीन घे. कितें म्हटलें देवान हांगा? गॉड सेड. देव उलयलो. ओके, लेट्स गो डावन. एंड गॉड सॉ दॅट द लायट वॉज गुड. देन ही सेपरेटेड. आमी तेणें फुडलें सगळें केलें. ही सेपरेटेड द लायट फ्रॉम द डार्कनेस. दॅट इज द नेक्स्ट प्रोसेस. पूण देवान जेन्ना म्हटलें लेट देर बी लायट, देर वॉज लायट. हिंगाच्यान आमी कितें शिकता? जें आमकां कितें जाय पळय तें आमी उलोवची गरज. उलयल्या बगर तें घडोवन येवचें ना. आतां आमी शिकतालीं कितें? भावार्थाचेर. हें म्हणपाक इवन फॉर गॉड टू से लेट देर बी लायट, एक भावार्थाची गरज. हें सत मानपाक पासून आमकां भावार्थाची गरज. कित्याक आमी त्या टायमार नाहलोलीं जेन्ना देवान म्हणलें लेट देर बी लायट. आमी दोळ्यांनी पळयला विटनस? आमी पळयला? आमी कित्याक सत मानता? कित्याक बरयलेलें आहा. आमकां एविडन्स कितें आहा? रिटन वर्ड ऑफ गॉड. आमकां एविडन्स, आमकां प्रूफ कितें आहा की देवान अशे भाशेन लायट घडोवन हाडलेली आपल्या उतरांनी. हो आमकां प्रूफ खंय मेवता? देवाच्या उतरान. आयज आमचें जिवीत आमी कशें बदलूंक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे. करेक्ट? आतां आमकां भावार्थाची गरज. पूण हो भावार्थ कसो वाडटलो? लेट्स गो टू रोमन्स 10:17. Okay, so faith comes, go KJV. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. आता आमकां भावार्थ जाय म्हणटा न्हू. भावार्थ आतां खंय मेवतलो आमकां? देवाच्या उतरान. भावार्थाक लागून देवान अशें म्हणोंक ना वसात तुमचो भावार्थ वाडोयात आनी मागीर यात आनी मागीर भावार्थान तुमी विश्वास करा. देवान आमकां ते पासून फुक्याचें देणें दिलां की भावार्थ पासून तर आमकां जाय तोय आमकां देवाच्या उतरांतल्यान मेवता. आनी देवाचें उतर म्हणटा आयकोन आनी आयकोन तुमचो भावार्थ वाडटा. तुमकां सो फेथ कम्स. भावार्थ येता. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. आतां तुज्या पॉयंटार येता. जेन्ना तुवें तें उतर आयकोंक लागलोय तुजो भावार्थ वाडलो आनी तुवें टिचींग आयकोंक कंटिन्यू केली. करेक्ट? कंटिन्युअसली यू स्टार्टेड टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड. एंड देन वॉट यू डीड? ओके, मागीर तूं आतां हिंगा येयला. ओके ओके. पूण तूं आतां देवाचें उतर आयकोत आहा. करेक्ट? लेट्स गो टू जेम्स 1:22. आतां नेक्स्ट स्टेप पळय तुजें कितें तें. आतां भावार्थ कसो वाडलो आमचो? देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. आतां तुजो भावार्थ वाडलो. तूं स्वत मानताय जेजूच्या गायनी तूं बरो जालोय म्हणून. आतां पळय, बट बी यू डुअर्स ऑफ द वर्ड and not hearers only, deceiving your own selves. Can you go NLT?
But don't just listen God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Fooling yourself म्हणजे don't get it in a wrong way. हे आमकां कितें शिकयता? भावार्थ वाडटा, भावार्थ येता आमकां देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. करेक्ट? आता नेक्स्ट स्टेप आमकां कितें? आयकॉन आयकॉन. नाव वी हॅव टू बी द डुअर ऑफ द वर्ड अँड नॉट जस्ट हियरर. आता उतर जायते फावटी आमी फकत रोमन्स 10:17 घेता आनी इवन हांवें सेम केलें. आमी रोमन्स 10:17 भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. आनी आयकत हा आयकत हा आयकत हा फकत आयकता आयकता. एक्शन कांयच ना. आता एक्शन खंय हा? आमी उच्चारूंक जाय देवाचें उतर. समजता? आमी आतां देवान संवसार आकार नासलेलो पयलो, काळोख पयलो, परिस्थिती कितें आहा संवसाराची ती देवान पयली. आनी देवाक खबर आहा आपूण तर म्हणत उजवाड जातलो. पूण देव उगीत रावलो देव न्हू तो. देवाच्यान म्हणूंक जाता न्हू मनान उजवाड, आतां उजवाड जाय आपणाक, मनान चिंता तो. आतां उजवाड आसलेलो बरो न्हू, हें नाका, आकार नासलेलो नाका, काळोख नाका, खाली नाका, आनी बेश्टो देव रावला, कांयच उलयना. जातलें आसलें? केन्ना घडलें? जेन्ना देव उलयलो. आतां तुवें कंटिन्युअसली उलोवंक जाय, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. हें तुजें एक्शन जावंक जाय, कन्फेशन जावंक जाय, तोंडांतल्यान उतरां उच्चारून भायर येवंक जाय. लेट्स नॉट बी द हियरर ओनली. आतां आमी जें आयकता न्हू तें आमी एक्शनान घालूंक जाय. आमी उठा बसता कन्फेस करूंक जाय, जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोवणी जाली, जेजूचो खुर्साचो नियाळ जावंक जाय. जाता तितलें आमी तोंड उक्तें करून देवाची बरी खबर सांगोंक जाय. भावार्थ आमी आनी एकूय एग्जाम्पल घेवया, तेन्ना आमकां समजून येतलें आमी कशे भाशेन वी हॅव टू बी द doer of the word. कशे भाशेन आमी you must be do what it says, means in KJV we say doer of the word. आमी कशे भाशेन in action आमचो भावार्थ घालूंक जाय. in action. आतां कोणी समज म्हणटा म्हाका आतां धर तुका पेकोणी physically you can't see the difference, but spiritually you are already healed. Yes, because God has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places. Blessing म्हणजे कितें? आमची पेखोवणी. समजता? आमची पेखोवणी, आमचे डिलिव्हरन्स, आमचे सगळे बरेपण, दॅट इज ऑल द ब्लेसिंग. समजता? हे सगळे खंय जालेले हा? आमच्या आत्म्यान. पूण आमचे मोनाची नवसरणी जाल्या बगर आत्म्यान हा तें आमकां कुडीन पळोवपाक मेळचें ना. नवसरणी खंय जावंक जाय? मोनाची. आमचें मन, आमचें काळीज आनी आमची उतरां सगळें एक जावंक जाय. हांव तर म्हज्या तोंडान म्हणटा जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली. हांवें मोनांतल्यानूय तें सोत मानूंक जाय, खरेंच जाली. मोनान तर हांव चिंत्ता दूख तशीच आहा, पेकोवणी जावंक ना, पूण हांव म्हणटलें. कित्याक? उतर सांगता न्हू म्हणून. समजलें? उतर म्हणटा न्हू म्हूण. आतां सगळीं प्रिचरां शिकयता येवन जेजूच्या गायांनी बरो जालो म्हूण मागीर तूं जातलो. आतां म्हज्या मनान एक आस येता, म्हणत जाल्यार बरो जातलो, पूण जेजूचो तर नियाळ ना, उतराची खरी सोजमणी तर मेळोंक ना. कितें फायदो? पेकोवणी मेवतली पळोवपाक? ना मेवची. कित्याक? मनान म्हाका म्हजी परिस्थिती दिसती पडटा. फकत हांव तोंडांतल्यानूच उलयतां, पूण मनांतल्यान हांव सोत मानिना. पेकोवणी दिसची ना. पेकोवणी पळोवपाक मेवची ना. कित्याक? मन बदलोंक ना, फकत तोंडान उच्चारता. सकाळीं आमी स्क्रिप्चर एक पळयलेलो, ब्रदरीन घेतलेलो. आमी फकत तोंडान लॉर्ड लॉर्ड म्हणटली, पूण तुमची काळजां म्हजे थंय खूब पयस आहा. तुमची काळजां म्हजे सोरशिल्यान जायती पयस आहा. तुमी तोंडान फकत म्हणटात म्हजो देव म्हजो देव म्हजो देव, पूण तुमची काळजां म्हजे सोरशी लागीनान. आनी काळजाचे परिस्थिती कोण पळयता? देव पळयता. घोडेक आतां तूं हिंगा बसल्या घोडेक आयकता कितें करता, पूण तूं मनान कितें चिंत्ता तें हांव नको, पूण जेजू जाणा. देवाक फटोवंक जाता आमच्यान?
ना आतां तर हांव सपोज चिंत्ता म्हजो बेनिफीट चिंत्ता की म्हजी पेकोणी जाली जेजूचे 1 Peter 2:24 हांवें म्हणोंक जाय कित्याक चडशे आमी म्हणटा न्हू कन्फेस कर कित्याक म्हणटा जेनेसीस 1:1 आमी पळयलां न्हू गॉड सेड आतां देव तर उलयता आपणाक कितें जाय तें सो म्हज्यानी उलोवंक जाय न्हू कितें जाय तें पूण देवाचें हार्ट कंडिशन कितें आहा सपोज तर हांव तर म्हणटलो उजवाड जातलो म्हणून देव जाणा देवाचें हार्ट कंडिशन देव जाणा कित्याक देवूच रचणार न्हू सो इन द सेम वे आतां म्हजें हार्ट कंडिशन कितें आहा म्हज्या काळजाची चिंतना परिस्थिती कितें आहा खरेंच हांव स्वत मानता हांव बरें जालां म्हणून म्हज्या काळजांसान काय फकत दुसरी सांगता 1 Peter 2:24 तूं म्हूण आनी तुका पेकोणी मेवतली तेका लागून हांव म्हणटा तो फरक डिफरन्स आहा समजता कन्फ्युजन यू अंडरस्टूड वॉट यू अंडरस्टूड हां What you are repeating? I'm asking you whether you understood or no what I said. What you understood? Praise God. See, तुका सोजमणी मेवली ना मेवली तू सोजमणी घेता ओ ना घेता त्याचा बेनिफीट तुका आसतलो सपोज तू सोजमणी घेता इट इज गुड फॉर यू आनी सपोज तू सोजमणी घेयना इट इज वेस्ट ऑफ टायम लायक पूण आमी केन्नाच एक घोडी पासून आमची न्हू वेस्ट जावंक दिवंक जायना कित्याक एक सेकेंड मोलाचें एक घोडी एक मोल आहा ते घोडेक एक सेकेंड एका सेकेंडान सेकेंड आय कांट से पूण एक घोडयेन जेन्ना देवान म्हटलें लेट देर बी लायट एंड देर वॉज लायट ती लायट एक घोडयेन मुडले आनी जाली तेका लागून ती घोडी कितली म्हत्वाची ती पळय आतां आमकां तर कितें तर जाय आमी मुटल्या उपरांत आमच्या मनान येवचें ना जातलें काय आतां सपोज जाय आमकां झट करून देवान म्हणलें आनी तें घडलें कित्याक देवाक खात्री आहा न्हू तेज्या सिस्टमाचेर आमकां कितें येता पयलो दुबाव जायत गाय ना जायत गाय कितें जायत गाय जायना जाल्यार कशें जातलें जायना जाल्यार म्हाका दुसरो कितें म्हणटलो ही चिंतना आमच्या मनान पूण देवाक तसलीं चिंतना ना पूण आमी कोणा भशेन देवान आमकां कोणा सारकेली रचल्या आपल्या सारकेली सो आमचो विश्वासय कोणा सारकिलो जावंक जाय देवा सारकिलो लेट देर बी लायट एंड देर वॉज लायट इन द सेम वे हांव कितें म्हणटा तें म्हाका घडोवन येयलें म्हणून हांवें पयलें स्वत मानूंक जाय कित्याक आमची मनां सदांच आलती दोलती आमकां पयलीं गॅरंटी जाय जालें जावंक ना जातलें जावचें ना जायना आमकां अशें जालें जावंक ना जातलें जावचें ना थोड्यांक अही चिंतना आसता 5 दिसांचो रेतीर आहा न्हू सपोज हांव तर गेलें 5 दिसांच्या रेतीराक 5व्या दिसा म्हजी सगली परिस्थिती अपसायड डावन सगलें चेंज सगलें बरें जातलें अशी चिंतना कोणाक आसलेली केन्ना तरी अशें तुमी चिंतलां हांव रेतीराक वयतलो आनी रेतीराचो येता म्हणसर सगलें सिट्युएशन चेंज जातलें घरा येवन सगलो गूड न्यूजूच पळोवंक मेवतलो म्हाका अशें केन्ना तरी कोणाक चिंतना आयल्यान स्वत सांगात येयल्या न्हू आनी कोणाक येवंक ना म्हाका येयलेली आतां कोण म्हणनाका ना म्हाज्या सांगल्या उपरांत डोंट कॉपी मी तुमी केन्ना तशें चिंतोंक ना परिस्थिती सारकी बेजाराय जाल्या कोणें तरी म्हाका सांगलां तूं रेतीराक वच सगलें बरें जातलें कोणें सांगूंक ना तुमकां अशें दोगांच हॉनस्ट आहा ते सायडीन तिगां तुका सांगूंक ना कोणेन तिगां आमचे टीम मेंबरूच हॉनस्ट उलयता कोणेंच तुमकां म्हणोंक ना तूं तुजे इतले त्रास जाता मरे तुका तूं रेतीराक वच सगलें बरें जातलें थिंगा जेवण फ्री आहा रावप फ्री आहा सगलें फ्री आहा उतर फ्री आहा सगलें फ्री आहा ना हें तुमचें उलयना हांव अशें तुमकां केन्ना कोणें सांगोंक ना सगलें फ्री देवान दिलां वच सगलें बरें जातलें अशें तुमकां कोणेंच सांगोंक ना तुका एकल्याकूच सांगलां आतां सांगलां न्हू पूण एक सोजमणी घेयात सगलें फ्री आसा उतर पासून फ्री परगट जाता कोणाक अशें कांयच घेना पूण कितें तूं तर उतराची सोजमणी घेयना रॉंग चिंतनांनी वचनाका त्या फ्रेंडान म्हणलेलें त्या मनशान म्हणलेलें रेतीराक वच सगलें बरें जातलें म्हजें कांयच जावंक ना म्हजें कांयच आहा तेच्याकीन वच जालें म्हज्या लायफान आतां प्रॉब्लम कोणाचो कितें तरी रॉंग शिकयलां कितें तरी रॉंग शिकयलां म्हणून येता रॉंग म्हणूंक जायना कित्याक एविडन्स सगलें स्क्रिप्चर हिंगा आहा देवाचें उतर हिंगा बरयलेलें आहा
बरयलेलीं उतरां देवाची ताजेरूच शिकवण मेवता. पूण आतां तर हांवें बसोन तर थिंगासर 5 दीस दुसरीच सपनां सपनयल्या आनी खूंय खूंय भोंवल्या आमी आनी फुडले फुडले प्लॅन चिंतल्या कितें कितें करतलीं नव्या वर्साचें तें चिंता उतर भितर घेवंक ना. जिवीत बदलतलें ना, बदलचें कांयच जावचें ना. कितेंच बदलवणी जावची ना. समजता? समजता है? हिंदी में चाहिए? खाली येयल्या खाली वयतली सजमणी घेयना जाल्यार. बेश्टेच सजमले म्हणूंक जायना. उतर कितें परगट जाता कित्याक हें हांव शिकयना, हें पवित्र आत्मो शिकयता. तेच भाशेन जो पवित्र आत्मो जेजून म्हाका दिला तोच पवित्र आत्मो तुमकांय दिला. त्याच भाशेन हांव म्हणटा पवित्र आत्म्या तूं कंट्रोल घे. हांव कितें उलयता तें हांव उलोवचें ना. तूं उलय म्हज्या उतरांतल्यान, तूं उलय म्हज्या तोंडांतल्यान, तूं चिंत म्हज्या मनांतल्यान आनी तुका जाय तें तूं उलय. ते भाशेन तुमी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय. पवित्र आत्म्या म्हाका हें कांय सजमना पूण तूं म्हाका सजमय. हें उलोवंक जाय, डायरेक्ट सजमोवचो ना. समजता? आमी ताका सांगोंक जाय कित्याक तो देवान आमकां शाराती दिला. एक सांगाती दिला, शाराती दिला. ताका आमी सांगोंक जाय म्हाका कांयच सजमना तें कितें उलयता तें. एक एक उतर म्हाज्या तकले वयल्यान वयता म्हाका कितेंच सजमना आनी सगलें कन्फ्युजन जाता. तूं म्हाका प्लीज शिकय न्हू. म्हाका जाणा जावंक जाय. म्हाका येयला तो हिंगाच्यान वसोंक नाका. सिंपल भुरग्यां कडेन कशीं उलयतात आमी, धाकट्या भुरग्यां कडेन कशीं उलयता आमी सजमिकायेन, सारकें साद्या उतरांनी. आमी भुरग्यां कडेन कशीं उलयतात. कोण कोणाक व्हरोंक येवपाचो आहा सगलीं पळयतात इकडे तिकडे. सांगात भुरग्यां कडेन आमी कशीं उलयता धाकटुल्या भुरग्यां कडेन. व्हडल्या डिफिकल्ट उतरां काडटात, कन्फ्युजन उलयता भुरग्यां कडेन. सादी उतरां न्हू, सिंपल उतरांनी उलयतात भुरग्यां कडेन. तेच भाशेन सिंपल उतरांनी आमी पळयत आत्म्याकूय सांगोंक जाय म्हाका हें सजमना तूं म्हाका शिकय. हें करपाक खालतिकाय जाय, सोत मानूंक जाय तो पवित्र आत्मो आसा म्हणून. तें सोत मानपाकूय आमकां भावार्थाची गरज. आतां कितल्या गजालींनी आमकां भावार्थाची गरज आहा पळय. टू से लेट देर बी लायट and to believe that God said let there be light and there was light, we need faith to believe that. ते मानूंक पासून आमकां भावार्थाची गरज. सो जेन्ना आमी फकत आतां भावार्थ कसो वाडटलो देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. पूण आतां आयकलेंच म्हणून जायना. आतां आमी आमचो भावार्थ आमच्या कोरण्यांनी घालूंक जाय. कोरणी कसली? तोंडांतल्यान उतर उलोवपाची. आमी दुसऱ्यांक सांगत वचोंक जाय देवा जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली. जेन्ना दुसरो आमकां म्हणटलो खंय रे पेकोवणी जाल्या, तूं तशेंच दिसता मरे तुजें म्हणटलो दुसरो. पूण तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय? हांव भावार्थान सोत मानतां कित्याक पवित्र पुस्तक म्हाका सांगता जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली आनी हांव तें सोत मानतां. आनी दुसरो कितें पळय नॅगेटीव उलयता तें हांव जेजूच्या नांवान कॅन्सील कोत्तां. हें हांव केन्ना करूंक पावतलो? दुसऱ्याचें उतर हांव केन्ना कॅन्सील कोत्तलो? जेन्ना म्हज्या काळजांतल्यान म्हाका खात्री आसतली खरेंच हांव जेजूच्या गायांनी बरो जालां, तेन्ना म्हाका म्हजी पेकोवणी दिसण्यान दिसती पडटली. समजता? ते भाशेन आमी वी आर द डुअर ऑफ द वर्ड एंड नॉट जस्ट हियरर. आमी प्रॅक्टिसीन घालता. भावार्थ वाडयतली आयकोन आयकोन. भावार्थ आमचो भावार्थ येतलो आमकां देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन. पूण म्हजें काम हांवें तो म्हज्या कोरण्यांनी घालूंक जाय, खऱ्यांनी सोत मानूंक जाय. एक्शन ना जाल्यार कशें गमतलें खरेंच म्हाका भावार्थ आसा म्हणून. लेट्स गो दॅट हिब्रू 11:6 11:3. Okay. Go AMP Cheros. AMP. Okay. By faith, that is with an inherent trust and enduring confidence in the power, wisdom and goodness of God, we understand that the world's universe ages were framed and created, formed
put in order and equipped for their intended purpose by the word of God, so that what is seen was not made of the things which are visible. Okay, go NLT. To explain it will be better. By faith, we understand that the entire universe, भावार्थान आमी सोजमोता की सगलो जी रोचणी हा जो वय सगली पळय देवान जी रोचणी केल्या पळय जे रोचला सगले आख्ख्या युनिवर्सान वॉज फॉर्म्ड एट गॉड्स कमांड. देवाच्या उतरान देवाच्या कमांडान देवान जे पळय रोचला देवान जे घडोवन हाडला देवान वो संवसारान जे युनिवर्सान पळय सगलें देवान घडोवन हाडलां आपणाच्या उतरान. that what we have now we see did not come from anything that can be seen. आता आमकां पळय कितें पळय दिसता देवाची रोचणी पळय कितें दिसता तें देवान दिसता तितूंतल्यान करूंक ना. दिसोना तो पळय दोन भाशेचे वर्ल्ड आसा. वन इज फिजिकल वर्ल्ड एंड वन इज स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. एक जावन आसा आमकां दिसता तो संवसार आनी दुसरो जावन आसा आमकां दिसना तो संवसार. आतां आमी हे कुडींत आहा म्हणून आमकां हो संवसार आमी दिसता त्या संवसारान आहा पूण तेच भाशेन आमचो दिसना तोय एक संवसार आहा तितून सगलें आहा. सगलें देवान जें पळय कितें घडलां दॅट वॉट वी नाव सी आमी जें कितें पळय आतां पळयता समजता तुमी आमी जें कितें आमच्या दोळ्यांनी कितें पळय हें पळयता न्हू it did not come from anything that can be seen. हे सगळे आमी पळय दिसता पळय तितूंतल्यान येवंक ना. आतां तूं तर एग्जाम्पल आतां ह्या भावाक जाय ही कोदेल जाय तेका हिंगासर आहा ती एक्स्ट्रा कोदेल मागता तो. आतां तो कित्याक मागता ती कोदेल कित्याक तेका ती दिसती पडटा न्हू दिसना ती मागतलो तो. आतां हिंगासर सोफा ना तो सोफा मागतलो तो सोफा दी म्हणटलो म्हाका आमी म्हणची ना खूंय आहा सोफा म्हणची ना. सो आमचो दिसता तो संवसार न्हू एका लिमिटान आहा. एक तेका लिमीट वॉट इज लिमीट आं एक लिमीट आहा. लिमीट कसलो आमकां कितें दिसता पळय आमी तेंच स्वत मानता. आमी दिसता पळय तेजेरूच आमची चिंतना आमी घडोवन हाडटा. म्हणचें कितें आतां तो मागता फकत कोदेल कित्याक लागोन आन्सर दियात. तो फकत कोदेल मागता कित्याक बिकॉज ही कॅन सी दीस चेअर. कॅन ही आस्क अ सोफा नो. सोफा मागोंक शकता तो ना कित्याक लागोन कित्याक सोफा तेका हिंगासर दिसती पडना. म्हणचें कितें हे दोळे आमकां दाखयता फकत लिमिटेड वस्तू ज्यो दिसता पळय त्यो. खंयचे दोळे हे फिजिकल हे दिसता ते दोळे. तेच भाशेन आमकां भावार्थाचेय दोळे आहा ज्या दोळ्यांतल्यान आमी सद्याक स्वत मानूंक जाय देवाच्यो बासावण्यो कितें सांगता पळय त्यो. सजमता नको सजमता जाल्यार तुमकां सजमताले वी ऑल नो दॅट. अदरवायज पळय हे आमचे पळय दोळे आहा ते फकत लिमिटेड आहा. जे आमकां कितें दिसता पळय दोळ्यांनी पड्डो आहा लायट आहा फॅन आहा कॅमेरा स्टँड आहा कोदेली आहा बूक आहा पेन आहा बॅग आहा स्टँड आहा बॉटल एवरीथींग हे सगलें कितें आमकां दिसता. आतां आमी दिसता तेंच उलयता तेका कितें म्हणटा हें लिमिटान आहा. तुमकां हिंगा आंज बोडवे दिसता म्हणजे आंज बोडवे ना आसा कित्याक स्वत मानता भावार्थ शुअर तूं आंज बोडवे आहा म्हणून खूंय आहा आंज बोडवे म्हाका दिसतीच पडना. आतां तूं प्रूफ दी म्हाका जेजू कडेन वचोन प्रूफ मागोंक. आतां आंज बोडवे आहा म्हणलें तुमी खूंय आहा देवाचें उतर Hebrew 1:14 angels are ministering. Psalms 91 बाय हार्ट म्हणटात आमी
म्हणून आमी साम्स 91 बाय हार्ट. पूण कितें उलयता ते साम्स 91? देवाची बासावणी उलयता. एंजल्स आहा म्हणटा आमी. एंजल्स आहा? वय 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 एंजल्स आहा. खंय आहा? आं? दिसना? तूं गाडी चलयताय? चलयता? बसताय तरी फाटल्यान? फ्लायटान वयता? गेलाय? फ्लायटान गेलाय? ना त्या ब्रदरीक विचारता हांव. फ्लायटान गेलाय? फ्लायटान बसता तेन्ना एक भिरांत येयना? कितें जाय तें प्लेन काबार जाय जाल्यार मोडत? फ्लायटान तूं बेल्ट घालून बसतलोय, फ्लायट क्रॅश जाय जाल्यार तुजो बेल्ट तुका खंय सेफ करतलो? फ्लायटान तूं बसतलोय बेल्ट घालून, करेक्ट हा. तो प्लेनाक तर उजो पेटलो आनी क्रॅश जालें प्लेन, तूं बेल्टूय गेलो आनी तूंय गेलोय. सो तुका विश्वास त्या बेल्टाचेर आहा? हां, कोण राखता तुका? देव राखता? देव देंवन येतलो तुका राखोंक? कोणाक धाडलें तुका राखोंक? आंच बोडव्यांक. सारकें. पूण जेन्ना तूं फ्लॅटान बसतना, जेन्ना तूं तें बेल्ट काडटना सगळें आयकून तुका आंच बोडवे उगडास येता? ना येयना. आंच बोडवे येयना. आमचो भावार्थ खंय वयता? वय बेल्ट घालया. कितें वांकडें तिकडें अपसायड डावन जावंक शकता, कितेंय जावंक शकता, तें चिंतून आमी बेल्ट घालता. थॉट्स येता आमकां. वॉट इफ द डिझल ओ वॉट एवर तें कित्याचेर चलता तें उणें आसत गाय? इसोल्या म्हाका जाल्यार ती चिंतना येयलेली. जेन्ना हांव फ्लायटान बसलां तेन्ना म्हाका चिंतना येताली कितें म्हणून, कितें जायत गाय इफ तो चलयता ताका झॅम येयत जाल्यार? कितें जायत गाय ताका सडनली कितें कावजान जायत गाय? ही चिंतना येता. कितें जायत गाय तेंच्यांनी फ्युअल उणें घालीत जाल्यार आनी तांकां खबर ना उणें घातलां म्हणून आनी चलयता चलयता मागीर तांकां गमन येयलें जाल्यार आतां लँड जावपाक चान्स ना. कितें जायत गाय लायटनींग हीट जावंक शकता. कसली कसली चिंतना येता येना? तेन्ना आंच बोडवो खंय वयता? सिट्युएशन दिलें न्हू, जाता जाता जाता. सिट्युएशन दिना, हे आंच बोडवे आहा, देवाचें उतर आहा, हें आहा तें आहा, प्रॉमीस आहा तें आहा, हें आहा तें आहा. पूण जेन्ना सिट्युएशन दिलें तेन्ना भिरांतीचो उगडास येता. कितें? वॉट अलर्ट? ओके, तूं अलर्ट जालो, सगळें तुका गवलें, आतां चल फ्युअल उणें आहा, आतां कितें कोत्ताय तूं? पॅराशूट घालून उडी मारता? देन ही उतरां आमी उलोवंक फावना. ताका लागून देवाचें उतर काल आमी शिकल्यान जोशुआ 1:8. The word of God shall not depart out of your mouth. You shall meditate therein day and night. आयज 2 दीस जाले आमी कितें शिंकता ताचेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. आनी आमी कितें शिंकता तें आमच्याच फायद्याक. आमकां आमच्या जिवितान कशे भशेन आमी चाल चलोवंक जाय ती आमकां सजमणी येता. सजमता? फियर आसतलो, सगळीं चिंतना येतली, पूण देवान आमकां पदवी दिल्या आमच्या उतरान. आमी जेन्ना तो फियर येयलो, वी हॅव टू कमांड दॅट स्पिरीट ऑफ फियर. वी हॅव टू कमांड दॅट नेगेटीव थॉट टू लीव माय मायंड, टू लीव माय बॉडी रायट नाव इन द नेम ऑफ जीसस. आनी आमी म्हणूंक जाय, म्हजें मन जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें मन, म्हाका जेजूचें मन मेवलां. आय हॅव अ मायंड ऑफ क्रायस्ट. हें आमी म्हणोंक जाय. भिरांत आमी म्हणना येवची ना. आमी म्हणोंक जाय त्या टायमार आमकां जेजूचें मन मेवलां. आय हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट. म्हाजें मन जावन आसा, म्हाजें मायंड जावन आसा जेजूचें मायंड. आनी वी हॅव टू बिलीव. फातराक तुजो पांय आदोळना जावपाक देवान आपल्या दुतांक तुका दिल्या. सजमता? आनी आमी आमचो भावार्थ बेल्टाचेर आसतलो काय देवाच्या उतराचेर आसतलो? आतां म्हणटाय तूं, पयलें कितें म्हणलें तुवें? बेल्ट घालपाचो.
समजता कितले आमच्या जिवितान आमच्या जिवितान आमी करेक्शन करूंक जाय समजता कितें प्रश्न आहा सॉरी सांग आं पांये बरें जाल ना देवाचें उतर कितें म्हणटा जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोवणी मेवली आतां तुजें मन खंय आहा चिंतना खंय आहा जेजूच्या गायांचेर जेजूच्या दोपरांचेर ओ तुज्या दोपरांचेर हां विस्वास म्हणजे कितें कोत्तलो 2023 वर्सां पयलीं राव ब्रदर तेका सोजमणी मेळोंक जाय तेका सोजमणी सारकी मेळोंक ना म्हणून तेचेर तो कांटो थिंगा शिरकोन आहा तो कांटो आमी शिरकोला तो आमी तेका आदार दिवंक जाय उतर सोजमोंक देवाचें उतर जेजूचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेवली आतां तुका दूख आसतली घोडेक तुका भोगता ती दूख आहा पूण तुवें चिंतना कितें करूंक जाय जेजूच्या गायांनी म्हाजी पेकोवणी जाली तुवें चलता तो ब्रदरीन तुजेर मागणें केलां हांवें पळयलां कितें सांगलां ब्रदरीन तुका बरो जालो म्हूण सोतमान सारकें आतां भावार्थ म्हणजे कितें दिसना तेजेर सोत मानपाचें आतां तुका 2 वस्तू आहा तुका दिसता कितें दूख दिसता दूख दिसता दिसना कितें पेकोवणी जाल्या ती भावार्थ कितें म्हणटा पेकोवणी जाल्या तेजेर सोत मान सारकें आतां तूं कितें हिचून काडटाय जावंक ना तें ओ जालां तें ओके थँक्यू होली स्पिरीट जेजू केन्ना मेळ्ळा कितलीं वर्सां पयलीं 2023 वर्सां पयलीं पेकोवणी केन्ना जाली आमची 2023 वर्सां पयलीं मानता इतलें तरी मानताय तूं जेजूचें उतर म्हणटा म्हज्या गायांनी तुमची पेकोवणी जाली आनी हें कोणाक म्हणटा तो कोण जेजूचेर सोत मानता हें तांकां फावो जाता तूं सोत मानताय कितें सोत मानताय जेजू तुज्या पासत खुर्सार मेला म्हणून तूं सोत मानताय जेजून ते खिळे घेतले आपणाच्या कुडीन म्हणून तूं सोत मानताय तुज्या पासत वय जेजून ते काट्यांचे कोपेल आपणाचे तोकलेर घेतले म्हणून तूं सोत मानताय तुज्या पासत वय जेजूचे आख्खे कुडीक चापकांचो मार मारलो तुज्या पासत म्हणून तूं सोत मानताय वय हे सगळे तूं सोत मानताय उतर म्हणटा ताज्या गायांनी पेकोवणी जाली आतां तूं कितें सोत मानता पेकोवणी जाली ओ आनी एक पाटी जेजू येतलो आनी तुका बरो कोत्तलो म्हणून सोत मानताय आं तूं सोजमोलोय आतां तें सोजमोला पळय तेजेर भावार्थान गोड दवरून राव सैतान येतलो आनी म्हणटलो दूख आहा जावंक ना कोण सांगतलो सैतान आतां तूं सैतानाच्या उतराक कान दितलोय ना तुवें कान दिवंक जाय जेजूच्या बरयलेल्या उतरांचेर जेजूच्या गायांनी म्हजी पेकोवणी जाली म्हजी कूड म्हणटा दुखता कुडीक सांग हांव तुका सोत मानिना हांव सोत मानता बरयलेलें उतर तुवें कोणाक सांगोंक जाय आतां कुडीक सांगोंक जाय तुजे कुडीक सांगोंक जाय खंय दूख आहा दोपरांनी न्हू तुज्या दोपरांक सांगोंक जाय म्हजी पेकोवणी जाली हांव तुका सोत मानिना तुका हुकूम घालता तूं बरें जालें म्हणून दोपरां हें तुवें उलोवंक जाय आमचो रोचणार बाप तर देवाचें देव तर आमकां उतरां उलोवन आमकां शिकयता आतां देवाक जाय कितें लायट न्हू उजवाड जाय न्हू देवान कितें म्हटलें उजवाड जा आतां देव तर म्हणटा उजवाड जा कितें जाय तें उलयता आमच्यांनी उलोवंक नाका आमकां जाय तें आमी उलोवंक जाय न्हू समजलें आमी उलोवंक जाय आतां धर म्हजी तकली फोडटा हांव म्हजें टेस्टमनी दिता गोवायकी दिता म्हजी कित्याक दिता गोवायकी आतां जायते पाटी दिल्या आतां आनी एक पाटी दिता कित्याक लागून तुका एक गोवायकेन हांव सोत मानता तुका सोजमोतेलें हांव कितें सांगोंक सोदतां आतां मायग्रेन आयकलां तुवें तकली फोडटा मायग्रेन काल सिस्टरीन टेस्टमनी दिवंक ना आपणाची मायग्रेन म्हणजे जाणां तकली फोडटा म्हाकाय मायग्रेन आसलेलें सोजमना म्हाका विचार म्हाकाय मायग्रेन आसलेलें आनी तकली फोडटाली मातशें वतान गेलें तकली फोडप मातशें टेंशन घेतलें तकली फोडप जेवपाक लेट जालो तकली फोडप
तेलाचें खाल्लें तकली फोडप, मातसो स्ट्रेस घेतलो तकली फोडप, मातशें चलोन गेलें तकली, कितल्यो गजाली जाताल्यो, खूब तकली फोडटाली भुरगे पयलें. आनी हांव मागीर कितें करप, कितें पेन किलर घेतालें न्हिदतालें. मागीर एक दीस गेलें दोतोरागेर. दोतोरान कितें सांगलें म्हाका, तुजी तकली केन्नाच बरी जावची ना. कितें सांगलें दोतोरान, तकली केन्ना बरी जावची ना. कित्याक तें जेनेटीक म्हणलें, म्हणजे तुज्या मामीक आहा म्हणून तुका येयला. जायते फावटी ही दुयेंसां आमकां आयकोंक मेवता न्हू संवसारान. जेनेटीक आयकोंक ना कोणें, तुवें आयकोंक ना जेनेटीक. तुज्या माय पायक आहा म्हणून तुका जालें तें तकलेचें, डायबिटीचें आनी कितें कितें जेनेटीक जाता न्हू. अहें म्हणटा संवसार. हांव नोको, आतां हांव तितून इनवॉल्व ना. आतां देवाचें उतर कितें सांगता पळय हांव तें स्वत मानता. सो म्हाका दोतोरान रिपोर्ट दिलो, तुका तें जेनेटीक आहा. सो तें तुका चालू आसतलें, तुवें फकत केअरफूल रावपाचें. वतान चड भोंवपाचें ना, ग्लासीस घालचे पडटले आनी कितें कितें म्हाका कंडिशन्स सांगले. तेंचो फॉल्ट ना, तेंचे शिकपा प्रमाणे ते तेंचें काम कोत्ता. आतां म्हाजे कडेन 2 रिपोर्ट आहा, एक संवसारी रिपोर्ट, एक बरयलेलो रिपोर्ट. करेक्ट. आतां म्हजें थरलेलें आहा, हांव बरयलेलें स्वत मानता काय संवसारान रिपोर्ट दिला पळय तें स्वत मानता. समजताय तूं. सो जेन्ना देवाचें उतर म्हाका मेवलें तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा, जेजूच्या गायांनी तुजी पेकोवणी जाली. कितें म्हणटा उतर, जेजूच्या गायांनी. हांव तुका लागून हें सांगता, सो म्हाका रिस्पॉन्स दी, आन्सर दी म्हाका. जेजूच्या गायांनी पेकोवणी जाली. कोण म्हणटा, कोण म्हणटा हें उतर म्हणटा. आनी एके वाटेन संवसारी रिपोर्ट सांगता हें सदां आसतलें, फकत तुवें कंडिशन्स पळोवपाचें आनी त्या प्रमाणे रावपाचें, हें तुका सासणां आसतलें. देवाचें उतर म्हणटा तुजी पेकोवणी जाली. देवाचें उतर म्हणटा आतां तूं एक नवें मनीस, एक नवें जिवीत तुका मेवलां. कोण म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा. करेक्ट. आतां म्हजेर थरलेलें आहा, हो रिपोर्ट स्वत मानूं काय देवाचें उतर स्वत मानूं. पूण आतां हांवें निचोव केलो, देवाचें उतर म्हणटाय तूं, पूण आतां तकली फोडटा, बेण वाजता तकलेचें, आतां कितें करूं. आतां कितें स्वत मानतलें. Your situation also is now same, right? Because you see the physical problem, but yet you have to believe that you are already healed. Correct? आता कंडिशन तुजें, आतां तुजें हे सिट्युएशनान आतां हांवूय एक पाटीक आसलेलें, तकली फोडटा, पेन जाता, उजवाड पळोवंक जायना, प्रॉब्लम जाता, पूण उतर एके वाटेन उलयता, पवित्र आत्मा उलयता, जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालें, तूं बरें जालें. जेजून 2000 वर्सां पयलीं कुर्सार मरोन तुका दुयेंसांतल्यान सुटका दिल्या, तुका पेकोवणी दिल्या. जेजू कुर्सार मेला कित्याक लागून, म्हाका सुटका दिवपाक न्हू. दुयेंस कोणाचें, सैतानाचें. कोणाच्या फासाक घाललेलें आमी, सैतानाच्या. कोणें आमकां सोडयल्या, जेजून. आतां जेजून सोडयल्या जाल्यार त्या जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक नाका जाय. हांवें कितें केलें, उतरां उलयलीं. जेजू हांव म्हणलें स्वत मानता, तूं म्हज्या पासत मेलाय, तुवें म्हज्या पासत म्हजें सगलें दुयेंस त्या खुर्सार खिळायलां. जें कितें संवसारी मनीस म्हजे लागीं उलयला आनी म्हणलां की हें दुयेंस केन्ना बरें जावचें ना, तुवें लायफ टायम सांबाळचें पडटलें. ही सगलीं उतरां हांव जेजूच्या नांवान कॅन्सील कोत्ता. म्हजी दूख, म्हजे तकलेक हांव म्हणटा, जेजूच्या नांवान उठ. हांव तुका हुकूम घालता, उठ आनी दर्यान वचोन पड आनी परत्यान केन्नाच येना पळय तशें. जें कितें म्हजें दुयेंस मायग्रेन आहा, आय कॅन्सल इट इन द नेम ऑफ जीजस. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दुयेंसाक, पिडेक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. समजता. 2 उतरां. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्त. तुका होमवर्क दिता हांव, तुका तुजें मन बदलना न्हू, तुका दूख दिश्टी पडोन येता. तूं बोगोर बोगोर म्हूण, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी सैतानाक, दुयेंसाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. आनी हें म्हणोन 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 म्हजें मन हांवें बदललें. स्वत हांवें मनांतल्यान मानलें की देवान म्हाका जेजून सुटका दिल्या. तेन्ना सान मायग्रेन म्हणटा तें ना.
पूण केन्नाय तेच्या मागीर 2 पाटीक 3 पाटीक मायग्रेन जाता. पूण केन्ना जालें जेन्ना हांवें देवाचें उतर सायडीक दवरून संवसारी गजालीचेर हांवें जेन्ना ध्यान घातलें आनी हांव दुसरी चिंतना चिंतूंक लागलें जी म्हाका देवाच्या उतराच्या आड चिंतना चिंतली तेन्ना ही तकली फोडूंक पोत्तून कमेस जालेली. आनी तेन्ना पळय तो आत्मो म्हणटा तुजी पळय जी चिंतना आहाय तुवें आतां सद्याक बदलल्या. देवाच्या उतराचेर नियाळ करचे सुवातेर तूं संवसारी गजालींचेर तुजे परिस्थितीचेर तूं नियाळ कोत्ता म्हणून हो सैतान आतां पोत्तोन तुका तकलेचें दुयेंस घेवन पोत्तून येयला. समजता तेद्या वखदार ती चिंतनाय दर्यांत उडोवंक हुकूम घातलो आनी केन्नाच जेजू म्हणलें म्हाका आदार मागलो पळय आत्म्याचो म्हाका ह्या वायट चिंतनांनी संवसारी चिंतनांनी परतून पडोंक दिनाका. म्हाका तुजो आदार जाय कित्याक म्हजे लागीं म्हज्या वस्तोंगी हें करूंक जायना. आनी सदांच आतां तो नियाळ करून देवाच्या उतरार नियाळ करून आयज आमी जिवीत जियेता. कित्याक दुयेंस गेलें म्हणून अशें ना की तें दुयेंस परतें येवचें ना. तूं तर तुजें जिवीत परतें वायट जिवीत जियेता दुयेंस परतें येवंक शकना. तूं कोणा फुड्यान तूं कोणा कडेन आपणाचो whoever you obey that person is becoming your master. सपोज तर तूं सैतानाच्या गजालीक आपणाचे कान दिता नियाळ कोता सैतान येवचो ना आपणाचे वस्तू घेवन येतलो न्हू. तें आतां आमचेर थरलेलें आहा आमी कोणाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता. आतां म्हजें मायग्रेन जें संवसाराच्या रिपोर्टान म्हणलेलें केन्नाच जावचें ना आयज देवाच्या उतरान तें घडलें. केन्ना घडलें जेन्ना हांवें स्वत मानलें. आयज तुवें स्वत मानूंक जाय आपूण जालो. तूं कुडीचेर शितीत घालीत नाकाय. तूं फकत म्हूण जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो हांव म्हज्या कुडीचेर शितीर घालिना. हांव तुजी कूड पळयता खुर्सार. कितें म्हणटलोय हांव तुजी कूड पळयता. तुवें केन्ना चिंतलां जेजू खुर्सार कहो मेला तो जाणा तूं आयकोन जाणा कहो मेला सांग पळय. 2 उतरांनी मारलो तेका चापकांचो मार मारलो आंग भिजलेलें तेजें रगत व्हांवलें तेजें. हें नियाळ कर. जेन्ना तूं तें नियाळ कोत्तलो तुजी दूख तुका केन्ना सोडून गेली तुका गोमचें पासून ना. स्वत मान आनी उतर उलय जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. जेजूच्या गायांनी म्हाजी पेखवणी जाली फकत जाली म्हणून स्वत मानूंक जाय. आनी नियाळूय तेंच नियाळ करूंक जाय. सेम नियाळ करूंक जाय. समजता वो आमचो this is where we can say I am the doer of the word of God when I confess it, when I act on my faith. उतर जायती जाणां उतर आयकत रावंक शकता. गोडेक तूं ह्या रेतीराक येयलो आनी तूं बसलाय तूं आयकता पूण म्हणटा बरें जावंक ना. फुडल्या रेतीराक येतलोय बसतलोय आयकतलो म्हणटलो बरें जावंक ना. तें जावचेंच ना न्हू. कित्याक मन बदलूंक जाय न्हू तुवें ब्रदर. तें मन बदलूंक जावंक जाय. तेका लागून देव म्हणटा कितें आत्मो आमचो नेवो जाला पूण नवसरणी जावंक जाय आमच्या मनाची. कशी दीस आनी रात. रिन्यूअल ऑफ मायंड एवरी डे प्रोसेस. दीस आनी रात आमचें मन बदलोंक जाय. मन बदलोंक जाय म्हणजे कितें देवाच्या उतराचेर हांवें थीर रावोंक जाय. कशें रावतलें देवाचें उतर म्हणटा म्हजी पेखवणी जाली आनी हें सगलें मानतलो जाल्यार तुका कित्याची गरज आहा भावार्थाची गरज. भावार्थ ना जाल्यार आमच्यांनी कितेंच स्वत मानूंक जावचें ना. भावार्थ म्हणजे कितें दिसना त्या वस्तूचेर विश्वास दवरपाचें. भावार्थ म्हणजे कितें देवाच्यो ज्यो सगल्यो बासावण्यो आहा तेका आमकां भावार्थ जाय त्यो स्वत मानूंक. To believe in the written word of God, to believe in the promises of God, we need faith. Thank you, Jesus. समजता कितलींय बसली आनी भावार्थ तर सोजमणी भावार्थाचे वयर तर आमकां सोजमणी मेळना जाल्यार जावचें ना. तुमकां डिफिकल्टी जाता भावार्थाचेर पळय तत्म्या कडेन उलोवयात. देवाचें उतर आयकत रावात भावार्थ वाडटलो. हें आयकत रावंक जाय उतरां.
आतां आमी आतां कोण प्रिचींग पासून दिता हेचो अर्थ असो ना की आमी देवाचें उतर आयकना. तुमी पयलें आसतलें हेडसेट घालून आमी सगळ्यो ओगोत देवाचें उतर आयकत आसता. आमी शिकयता म्हणून हेचो मिनींग असो ना की आमी सगळें जाणा आनी आमकां आयकपाची गरज ना. 24/7 आमी कंटिन्युअसली देवाचें उतर आयकता. म्हजे पासून हांव सांगता बेश्टो बावार्थ येवचो ना. आतां आमी घरा पावता आख्खे वाटेक हेडसेट म्हज्या घरा पावसर हांव कानान हेडसेट घालून एक तरी टिचींग कसली म्हाका जाय तो ही जावं पळयत मग कितें म्हाका गायड करता हांव टिचींग आयकतां. घरा पावलें कितें काम आहा तें केलें न्हिदोंक वयताना पासून आयकतां. हेडसेट कानान दवरूनच हांव न्हिदतां. टिचींग चालू दवरून हांव आय गो टू स्लीप. कोणे भिरांतीची ही पासून उतरां घातलेली कानान घालून आयकता आयकता दीसभर आयकता कानाचे पोड्डे पासून तुमचे प्रॉब्लम जावंक शकता म्हणटा. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली नॉलेज यू कॅनॉट पुट द हेडसेट 24/7 इन युअर इयर्स अहें म्हणटा. संवसारी नॉलेज आमकां अहें शिकयता. पूण आय सेड नो. देवाचें उतर कोणाचे कान बंद आहा ते उक्ते कोत्ता जाल्यार हें देवाचें उतर आयकून म्हाज्या कानाक कांय प्रॉब्लम जावचो ना म्हणलें हांवें. आनी आतां 1 वर्स मायज जाल्यार कंटिन्युअस देवाचें उतर आयकता कांय जायत ना. कित्याक सोत मानता देवाच्या उतरान देवान डेफ स्पिरीट भायर काडला जेजून उतर उलोवन आनी तें उतर आयकून हांव भेरी जातली आमी कित्याक जातली. टू दॅट एक्सटेंट टू दॅट लेवल आमी देवाचें उतर आयकोंक जाय. म्हयन्यांतल्यान येयली 2-3 वरां बसली मातसो रेतीर केलो आनी मागीर जाय तशें केलें जावचें ना. भावार्थ तसो वाडचो ना. सगळो टायम दीस आनी रात. आनी जेन्ना आमकां देवाचो मोग चोडटा आनी वाडटा काळजान आपशीत भूक लागता देवाच्या उतराची. आतां आमकां जेवणाची भूक रोकडीच लागता कित्याक मातशें आवाज जाता न्हू पोटान पासून आवाज जायना गुडू गुडू आमकां टायम तरी सांगता टायम फॉर लंच टायम फॉर डिनर नो टायम उलयता न्हू आमचेशीन. केन्नाय तुमी पळयलां आमकां भूक लागोंक ना घोडेक. थोडीं जाणां हांवें नोटीस केलां टायम पळयतात आवय देड जालें म्हणटा जेवणाचो टायम जालो भूक लागो ना लागो टायम पळयतात आनी जेवंक सोदतात. फिजिकल फूड आमकां केन्ना केन्ना भूक लागोना पूण टायमाक लागोन जेयतात. हें ना म्हणटात आयज टायम चुकलो जाल्यार मागीर फाल्यां तेंच जातलें नाका देडूच म्हजो टायम. एग्जाम्पल थोडीं जाणां रातची 8:30 भूक लागोंक ना लागोंक 8:30 म्हणटा 8:30 जाली चल जेवया भूक लागता. तशी आमची भूक वाडोंक जाय देवाच्या उतराक. तेन्नाच आमचो आत्मो तेन्नाच आमी ही उतरांय सोजमोंक पावतली सुबेज. आतां टायम पळयनाका आतां टायम पळयनाका आतां म्हणून भूक लागली 8:30 जाली काल जेयल्या न्हू 8:30 आयज ना. तशी आमची भूक वाडोंक जाय देवाच्या उतराची. फिजिकल आमी जेवण जेयता आमच्या कुडीक जेवण जेयता आमी जें जेवण जेयतात पळय आमच्या कुडीक लागोन न्हू नाजाल्यार कडकडो येवचो ना आमकां. कुडीक उबें रावंक ताकत आसतली आमी हालतली ब्रदर. आमी कितें आमकां जायें तें तुका आतां तुवें पळय कितें उतर म्हणलां तें तुका बरें दिसता. तुका जायें तें तसलें जालेलें. तुका जाय तूं पेशंट जालोलो. तुवें आतां कितें म्हणलें हांव अमको पेशंट हांव आनी तें नांव घेयना दुयेंसाचें पूण तुवें एका दुयेंसाचें नांव घेतलें आपूण अमक्या नांवाचो पेशंट. तुका जाय तूं पेशंटूच उरलोलो. तुका कितें जाय जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालाय. हांगा देव म्हणटा कावूक आहा आसूं न्ही कावूक तांकां कावुकानूच दवरया हेर वचणेक. आमकां देवान तर कावुकान साडलेली तूं कावुकान तर रावतलें आसलेलोय. मागीर बरें दिसतलें आसलें तुका कावुकान कितें खातलीं जेयतलीं आसलीं आमी दिसती पडना न्हू. कावुकान कितें करपाचीं आमी. देवान आमकां काय बरो उजवाड दिलो आमच्या बरेपणाक. सो देवाक जाय आमी दुयेंसान रावलेलीं ना. देव म्हणटा दुयेंस उलय नाका तुका कितें जाय तें उलय. तूं फकत तोंड उक्तें कोत्तलो तेन्ना म्हणटलो जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. तेच्या बगर आनी तूं कांय उलय नाका. तूं फकत म्हूण जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो आनी तूं दुसरें कांयच उलय नाका. कित्याक लागोन म्हणटा तूं जेन्ना दुयेंस उच्चारतलोय दुयेंस तुजें आनीक वाडटलें. जिवीत आनी मरण आयज सिस्टरीन शिकोवंक ना. जिवीत आनी मरण 3-4 पाटी तिणें रिपीट केलां. जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. खूंय हा जिवीत मरण देवाच्या तोंडान. जिवीत मरण खूंय हा
खूंय हा आनी आमी कितें उलयता तेंच आमकां घोडोन येयना मागीर आमी कित्याक उलयता आमकां नाका तें आमकां पेशंट केलें देवान ना न्हू तेका लागून देव आमकां शिकयता आमी आमकां कितें जायें तें उलोवंक जाय देव उलयलो आपणाक कितें जायें तें कशे भशेन सजमोवपाचें म्हणजे आमी आमकां कितें जायें तें देवाच्या उतरा प्रमाणें उलोवंक जाय आतां हांव म्हणटा कितें जायें तें उलोवंक जाय म्हणजे तुमी संवसारी वस्तू जायो त्यो मागपाच्यो ना कितें देवाच्या उतरा प्रमाणें कितें पळय हा तेंच मागोंक जाय आतां तुमी वॅज रेस्टॉरंटान वयतली आनी नॉन वॅज मागतली ना कितें तुमकां मेन्यू मेवला पळय तेंच मागतली करेक्ट मेन्यूचेर तुमकां बरयलेलें हा दाल भात तुमी थिंगा वयतली आनी आनीक दुसरें कितें ना तेंच मागतली मसाला डोसा बा मागतली कितें हा तेंच मागतली करेक्ट आनी तो म्हणटलो मसाला डोसा आमच्या मेन्यूचेर ना तूं झगडटलो ना तूं दिवचोच पडटलो हे रेस्टॉरंट आपणाक जाय म्हणचें जाय तुज्यान झगडोंक जाता ना तो आमकां उखलतलो आनी भायर घालतलो कित्याक तूं हिंगासर येयला हिंगा फकत दाल भात मेवता हिंगा मसाला डोसा ना करेक्ट तेच भाशेन कितें पळय हेचेर बरयलेलें हा तेंच मागोंक जाय त्याच्या भायली वस्त दिवंक शकना कित्याक तेज्या उतरांतल्यान तूं कितें मागताय पळय तेंच तुका फावो जातलें मिसअंडरस्टँडींग चुकामुकेची सोजमणी घेवन वचपाची ना जिवीत मरण आमचे जिबेर आहा जें कितें उलयता तें आमकां फावो जाता देव म्हणटा तुमकां कितें जाय तें तुमी उलोयात कितें जाता तें उलय नाका कितें जाय तें उलय पूण आतां कितें जाय तें उलय म्हणटा म्हणजे तुमी तुमकां जाय तें भायल्यो खबरो हिंगा मागपाच्यो ना समजता कितें ह्या मेनूचेर पळय आहा तेंच मागोंक जाय समजता आर्गां जेजूक सो आतां पेकोणी मागपाक अशें ना पेकोणी मागता म्हणजे पेकोणी आमच्या फायद्याक लागून आमी मागता पेकोणी कहें मागो ना 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 जेजून आमकां दुयेंसांतल्यान सोडयला हें बरयलेलें हा पेकोणेची खबर जेजूच्या गायने आमी बरी जाल्या म्हणून गूण जाल्या म्हणून हांगा बरयलेलें हा सो आमकां आमचो हो बर्थ रायट आमी म्हणपाक जेजूच्या गायने आमी बरी जाली म्हणून कित्याक हें बरयलेलें हा समजता कितें आमकां जाय तेंच आमी उलोवंक जाय उतरा प्रमाणें समजता पूण हे सगळें मागतलोय जाल्यार सोत मानतलोय जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज आहा भावार्थाचेर इतल्यान जावंक ना जायतें हा आमी सोंपेपणी म्हणत आमकां भावार्थ आहा आमकां बरो व्हडलो भावार्थ आहा हे सोंपेपणी म्हणोंक जाता पूण कितें जेन्ना तो एक्शनाचो टायम येता पळय तेन्ना आमकां गमता आमकां खरेंच भावार्थ आहा काय आमकां तें जायना आमचेशी आमच्या वस्तुंगी आमी कांयच करूंक पावची ना तेका लागून देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला ताज्या सांगाता भावार्थान आमी देवाच्या उतराक वय म्हणून सोत मानपाची गरज आनी तें जालें म्हणून सोत मानपाची गरज तुमच्या जिवितान तुमकां पयशांचे म्हणजे तुमची परिस्थिती सारकी ना 2 टायमाचें जेवण पासून जेयतलो जाल्यार आमकां थोड्यांची आसोंक शकता हे भशेन परिस्थिती आसोंक शकता हो ना एका टायमाचें जेवण आहा पूण सांजे जेयतलो जाल्यार कांय ना तो मनीस कितें चिंतता चिंतनानी आसतलो दनपारां जेयता तो रातीचें चिंतता सांजे कितें जेयतली सारकें केन्ना केन्ना मनीस सांजेक ना म्हणून दनपारां उणें जेयता आनी तेंच सांजेक धरतलो इल्लेशें जायना तो हें ही चिंतना आनी जायत्या गोराब्यांनी अशें घडटा दनपारां जेयलो जाल्यार सांजेक आसना सांजे जेयलो जाल्यार फाल्यांक तांदूळ आसना ही पासून परिस्थिती आसता मनशाची पूण देवाचें उतर म्हणटा जेजू गरीब जालो आमकां गिरेस्तकायेन भरपा पासत जेन्ना हांव हें सोत मानतलें की म्हाज्या घरान कांय उणें ना दर आतां तुमचें तांदवाचें एक दर बकीट आहा कितें आहा वॉटेवर कंटेनर आहा आनी तुमकां दिसता तांदूळ सामकें काबार जावंक पावल्या कळ्ळें भावार्थ कशे भशेन आसोंक जाय पळय तें सांगता आतां तांदूळ काबार जावंक पावल्या आयच्या दिसाक तुमी रांदले आतां फाल्यांक तुमकां दिसता हें पावना आतां आमचें शितीर खंय आहा आयज जेयता खरी पूण चिंतता कितें फाल्यांचें कितें म्हणून आतां फाल्यां कितें करतली 4 जाणां भुरगीं स्कॉलाची येतली कितें रांदून वाडटली तांदूळ ना पयशे ना कोण ना सांगात भुरग्यांक कितें आयज चिंता आमी
पूण तूं तर भावार्थान सोत मानताय. तुमी देवाचें उतर पळयलां, जेजून 2 मासल्यांची आनी 3 ब्रेड आनी इतले हजारांनी लोक जेवन दादोशी जावन पाटल्यो बोल्ल्यो. कशें घडलें? कशें घडलें? जाल्यार हे तांदवांक लागून आमी हुस्के काडूंक जाय? जेजून कितें करून दवरलेलें हा? आतां कितें जाय तें सोत मानूं. तुजें बॅरल, तुजो कंटेनर तुका दाखयता तांदूळ फाल्यांक पावचे ना. कंटेनर दाखयता फाल्यांक तांदूळ ना. देवाचें उतर म्हणटा जेजून मासली आनी पाव मल्टिप्लाय केले आनी हजारांनी लोक जेयले. आयज ती मिलाग्र तुज्या दोळ्या फुडल्यान हा, जेजून घडोवन हाडल्या ती, आनी हें बॅरल हा. आयज कितें तुजेशीन उलोवपाक जाय? देवाचें उतर जेजून कितें घडोवन हाडलां त्या दोंगराचेर, इतल्या लोकांक हजारांनी पोट भरलां तें, ओ तुज्या बॅरलाचेर, तुज्या ड्रमाचेर, तुज्या तांदवांचेर जे फाल्यांक पावना पळय तें, तुजें शितीर खूंय हा? तुजें शितीर खूंय हा? हे सोत मानतलो आनी तूं तर चिंताय तांदूळ केन्नाच ते थिंगा उणें जावचें ना. कित्याक हांव सोत मानतां? जेजून आमकां करून दाखयलां, हजारांनी लोक जेयले, खाल्ले, पोट भरलें आनी पाटल्यो बोल्ल्यो. 12 कितें पाटल्यो बोल्ल्यो म्हणटा, उपट बोल्ल्यो उण्यान आनी मासल्यांनी. म्हणचें कितें? देवाच्या राज्यान उणें ना आनी इतलेशेंच ना. आतां तर इतलो कंटेनर हा, इतलेंच बरोन ना, वोत्ता बरोन पळय ते भाशेन इन अबांडन्स देवाच्या राज्यान. जेन्ना तूं देवाचें उतर सोत मानताय, हें जें पळय इन अबांडन्स पळय हा, वर्त्या मापान पळय हा, तें माप तुजें केन्नाच खाली जावचें ना. तूं तर भावार्थान सोत मानताय देवाच्या उतराचेर. हे भाशेन आमचो भावार्थ आसोंक जाय. पूण हो केन्ना आसतलो? जेन्ना आमी देवाचें उतर शिंगता, जेन्ना आमी देवाचें उतर सोत मानता, जेन्ना आमी देवा सांगाता आमचो संबंद जोडटा, तो बाप, तो देव आमकां घोटाय दिता, सोकोत दिता ते उतराची सोजमणी घेवपाक. आनी खरेंच खरें आमी भावार्थान एका एका उतराचेर देवाचें खरें सारकी आमी साक्षी रावता, आमी सोत मानता आनी आमचें मन बदलता. हें तांदूळ केन्नाच काबार जावचें ना. हे भाशेन आमचो भावार्थ आसोंक जाय देवाच्या उतराचेर. आनी देवान इतलें करून दवरलेलें हा, इतलें बरोवन दवरलेलें हा की आमी केन्नाच दुबाव करपाक पासून आमकां चान्स ना. कशें म्हणून हांव सोत मानूं? अरे देवान जेजून केलां. देवान जेजून केलां. हे भाशेन आमचो भावार्थ आसपाक जाय देवाच्या उतराचेर. तेका लागून फेथ इज बिलिव्हिंग इन दी अनसीन. जेजून जेन्ना शिसांक म्हणलें तांकां सगल्यांक बसय, शीस कितें म्हणटा? कावूक जाय तेयलो तांकां घरा धाड, हांगा जेवण ना, खाण ना. शीस म्हणटा तांकां घरा धाड. सगल्या लोकांक वचोन आपणाच्या घरा, हिंगा जेवण खाण तांकां कोण घालतलो? हांगा कांय ना. पूण जेजू म्हणटा तांकां सगल्यांक बसय. जेजू कितें म्हणटा? तांकां सगल्यांक बसय. कित्याक लागून जेजू शांतेन हा बसोन? कित्याक ताका भावार्थ आहा बापाचेर. कित्याक बापाच्या राज्यान बरोन वर्त्या मापान शीस पळयता, 2 मासल्यो, 3 ब्रेड. उणें पळयता थोडेशे, मासल्यो पळयता फकत 2. कोण पळयता हें? शीस पळयता. जेजू कितें पळयता? पाटल्यो बरोन उरता पळय त्यो पळयता. दॅट इज कॉल्ड बिलिव्हिंग इन दी अनसीन बाय फेथ. समजता? एका म्हणटा भावार्थान सोत मानता दिसना पळय त्या वस्तूंचेर. आतां जेजू आमचो भावार्थाचें सारकें जेजून आमकां शिकयलां. अब्राहमान आमकां शिकयलां. ओल्ड टेस्टमेंटान अब्राहमान आमकां शिकयलां. न्या टेस्टमेंटान जेजून आमकां भावार्थ कितें तो शिकयला. जेन्ना शीस म्हणटा हांकां सगल्यांक घरा धाड. आतां तो आमकां तर हिंगा तांदूळ ना आनी आमकां न्यूज धाडलो तांकां जेवंक दवरिनाका, तांकां सांग तांच्या घरा वचा म्हणून. कशें जातलें? कशें जातलें? देवान तांकां आपणाचे स्वर्गीच्या राज्याची शिकवण दिली, तांकां देवाचें उतर दिलें, स्वर्गा वयली शिकवण दिली आनी देव जेजू तांकां उपाशीं घरा धाडटलो? उपाशीं धाडटलो? आतां शीस म्हणटा जेवण ना तांकां धाड.
तांकां वसोनी, कित्याक लोक हजारांनी तुमी कितली 50 ना दिसता हिंगासर. हजारांनी लोक दोनूच मासली आनी थोडेशे ब्रेड. हजारांनी लोक जेवंक जाता? भुरगीं म्हणटा तितून जाता. पूण जेजू खंय कितें पळयता? भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयता. देवाच्या राज्यान व्हरत्या मापान केदीच उणें ना. वयल्यान सगलो लोक धादोशेन जेवन खावन पोट भरून जेजू पळयता पाटल्यो भरोन उरता पळय त्यो. ते भाशेचो भावार्थ आमकां जेजू शिकयता. समजलें तुमकां? थँक्यू जीजस. कशे भाशेचो भावार्थ जाय? देवाच्या उतराचेर न्हू. इजी आन्सर. भावार्थ कसलो? देवाच्या उतराचेर. कितें स्वत मानतली? देवाचें उतर. पूण परिस्थिती येता तेन्ना हालता आनी दोलतात न्हू आमी. We have to remember that, and we have to be still on that word. Firm रावंक जाय, गोड रावंक जाय. कितेंय जावनी, ना हालो ना. हेंच स्वत मानता, ना हालो ना. कितें उतर सांगता तें स्वत. सैतानाक आमी सांगोंक जाय, तुका सारको हरयला जेजून त्या खुर्सार. वच हिंगासरलो, तुज्या फोटींक हांव कान दिना. हांव फकत आयकता देवाचें बरयलेलें उतर आनी उलोवंक जाय. वच हिंगाच्यान, कोडसोर हिंगाच्यान. कित्याक लागोन आमी ताका म्हणोंक जाय कोडसोर हिंगाच्यान? कित्याक देवाचें उतर म्हणटा रेजिस्ट द डेवल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू. यू हॅव टू रेजिस्ट हिम. आमी ताका धांवडांक जाय तोंड उक्तें करून. थोडीं जाणां म्हणत हांव देवाचें उतर स्वत मानता, सैतान म्हज्या लागीं येवचो ना. फसयता सैतान. तो येयलो जाल्यार आमी ताका उलोवन सांगोंक जाय, वच हिंगासान, जेजूच्या नांवान तुका हुकूम घालता. हें आमी ताका सांगोंक जाय. आमी तर सांगपाची गरज नासली जाल्यार देव म्हणचो नासलो, धांवडाय ताका आनी तो वयतलो तुमचे सरशिल्लो. गरज ना न्हू ह्या स्क्रिप्चराची, रेजिस्ट द डेवल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू. गरज ना न्हू आमकां तें स्क्रिप्चराची गरज नासली. कित्याक बरयलेलें आहा? कित्याक ताका आमी सांगोंक जाय आनी मागीर तो वयतलो. कित्याक जेन्ना तो जेजूक नाडपाक येयलो, जेजू उगी रावंक ना. जेजून ताका इग्नोर करूंक ना. 40 दीस 40 राती जेन्ना जेजून उपास केलो, मागणें केलें, सैतान येयलो ताका नाडूंक. आतां सैतान पळय कसलो ताका हें घेवन येता, म्हणजे वॉट यू कॉल दीस, सैतान पळय तेजो फायदो काडूंक येता जेवणा वयल्यान. कित्याक आतां आमी 4 दीस जेवंक ना आनी बरें जेवण तर आमी पळयता, जावं कितें जाता आमी टॅम्प्ट जावची ना जेवणाक पळोवन? जातली न्हू. आतां दोंगराक जेजून मागणें केलें 40 दीस. कॅन यू इमॅजिन 40 days 40 nights जीजस फास्टेड इन द विल्डरनस. देवान अरण्यान मागणें केलें 40 दीस 40 राती. आनी मागीर जेजू सैतान ताका येता आनी म्हणटा, तूं तर खरेंच देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातराचो उंडो कर. आतां जेजू तर मनशा स्वयंपान रावलेलो, देवाच्या उतरार तर तो हाल्लेलो. एवेचे आमी काल पळयला कशी ती हाल्लेली देवाच्या उतरां. सजमणीन तिणें घेवंक ना, नियाळ तिणें देवाच्या उतराचेर करूंक ना म्हणून ती फसली. आतां जेजू तर सैतानाच्या उतराक फसलेलो आनी जेजून तर आपणाच्या भुकेचेर तर शितीर दिलेलें. 40 दीस हांव जेवंक ना, 40 राती हांव न्हिदोंक ना, भूक लागल्या, चल करया फातराचो उंडो आनी खावया म्हणलेलें जाल्यार सैतानाक पाळो दिलो. सैतानाचो गुलाम जातलो आसलो जेजू तें काम करून? कित्याक जातलो आसलो? जेन्ना आदाम आनी एवेन उतर मोडलें, सैतानाक आपल्या जिविताचो धोनी केलो. हिंगा तर जेजू फसलेलो जाल्यार हें जावचें नासलें. पूण जेजू थीर रावलो देवाच्या उतराचेर आनी जेजून तोंड उक्तें केलें आनी म्हणलें, मनीस फकत उंड्याचेर जियेना पूण जियेता देवाच्या तोंडांतल्यान आयलेल्या उतराचेर. आनी आमी 4 दीस तर जेवंक ना, उपास केला आनी 5व्या दिसा जेवण पळयता, कितें जातलें आमकां? 4 दीस आमी जेवंक ना, 5व्या दिसा आमी जेवण पळयता, कितें जातलें आमकां? कितें जातलें? जेवणाची हें जातली न्हू. आनी कोणूय तर म्हणत तुका तें जेवण जाय जाल्यार तुका कितेंय तरी दिवचें पडटलें. आमी काडटली घे घे म्हणटली ती जेवण म्हणशी ना. पूण जेजू फसलो सैतानाच्या उतराक ना. जेजून म्हणलें मनीस जियेना बगर मनीस जियेना फकत उंड्याचेर पूण जियेता देवाच्या तोंडान आयलेल्या उतराचेर जियेता. आनी हें पोन्न्या कोरारान
बरयलेलें हा जेजूच्या काळजान ती उतरां बरयलेलीं हा ते भाशेन देवाचें उतर आमच्याय काळजान आमच्याय मनान आसोंक जाय जेन्ना सैतान येता चिंतना घेवन आमी तोंड उक्तें करून उतर उलोवंक जाय पूण हें केन्ना घडटलें आमी उतर उलोवंक पावतलीं भावार्थ आसत जाल्यार जेजूक भावार्थ आसलेलो जेन्ना जेजून देवाचें उतर पळय वाचलेलें तेच्या काळजान ती उतरां बरयलेलीं आसलेलीं की मनीस जियेना फकत उंड्याचेर समजता ते भाशेन आतां देवाचो पूत जावन तर उतर उलोवंक शकता आमकां कश्ट त्रास जाता आमी कितें उलयता देवसाराक वयर काडटात मरण वयर काडटात हें कोणाचीं उतरां आनी तेंच आमी उलयता बोगोर बोगोर जिवीत मरण खंय आहा आन्सर जाणा पूण तरी आमी कितें उलयता आमचेर थरलेलें आहा कोण कोणाक फोर्स करचो ना कोण कोणाक फोर्सान हें म्हूण तें म्हूण तें म्हूण तें म्हूण करचो ना जण एकल्याचो वॉट यू कॉल दीस तुमचे एकल्याची तुमची खोशी तुमी कितें हिचून काडटा पळय तें इट इज युअर डिसिजन तुमचो निर्णय तुमचो डिसिजन तुमी कितें हिचून काडटा पळय तें नाजाल्यार येयली बसली आयकली गेली सेम मागीर समजलें कितें गरज आमकां देवाचें उतर स्वत मानूंक भूक लागली न्हू भावार्थ देवाच्या उतरार जिवीत चलयतलो जाल्यार आमकां भावार्थाची गरज सुरवातूच थिंगासान भावार्थाचेर थँक्यू जीजस भूक लागल्या न्हू ओतम्याची भूक आतां जाली पुरो सुबेज जाल्या आतां जेवण ओके सगळीं उबी रावया उबी रावया थँक्यू जीजस बापा तुका अर्गां आनी वाखाणे दिता तुका दिनवासता थँक्यू जीजस जेजू तुका अर्गां दिता दिनवासता तुवें आमकां भावार्थ कितें तो तुज्या साद्या उतरांनी तुवें आमकां शिकयलाय तुज्या कोरण्यांनी तुवें आमकां शिकयलाय आनी त्याच शिकोवणेचेर तुवें जे भाशेन भावार्थान जिवीत जियेलो ह्या संवसारान आसतना आनी तुजी उतरां तूं आमकां सांडून गेलोय आमकां एक भावार्थाचेर शिकवण घेवपाक आनी आयज त्या तुज्या उतरांनी त्या तुज्या कोरण्यांनी आमचो भावार्थ आमी आमच्या जिवितान वो अदीक आनी अदीक गोट आनी चोडोवंक आनी वाडोवंक तुजो आदार तूं आमकां दिताय तुज्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता जे भाशेन तुवें थोडेशेच मासल्यांचे आनी थोडेशेच उंड्याचे वर्त्या मापान बापाचेर सोत मानून भावार्थान ते उबारले आनी जायतो लोक आजारांनी ते उंडे आनी तें जेवण खावन दादोशी जालो तेच भाशेन तुज्या उतराचेर आमी आमच्या जिवितान उणेपण पासून तरी आसत जाल्यार सदांच आमी वर्त्या मापान आमच्या जिवितान बरोन आसा म्हूण आमी सोत मानूंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्याय पवित्र आत्म्या सांगता म्हूण तुका अर्गां आनी वाखाणी दिता हे उरलेले दीस आमी आयज हांगा सारता आसतना जेजू आमचो भावार्थान आमकां तूं वाडयताय आनी आमचो भावार्थ सोडयताय म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच अर्गां आनी वाखाणी दिता अर्गां तुका पवित्र आत्म्या तूं आमचो सांगाती जालाय आनी तूं आमकां शिकयताय कशे भाशेन ह्या भावार्थान आमी चोडपाक म्हूण तुका अर्गां आनी वाखाणी दिता हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन थँक्यू जीजस प्रेज यू